Seperti magit. नमस्कार येवकार हांव किशोर नायक गांवकार. आमी आसा बेडशी हांगासर आयज सकाळ सावन हांगासर चिमलकारांची आंदोलन सुरू आसा. तें तुमी सकाळ सावन लायव्ह वेगवेगळे मिडियाचेर पळयत आसा. 19-20 हो हुंगर स्ट्रायक आनी हें आंदोलन ह्या चिमलकारांनी केल्लें. खरें म्हटल्यार जशे जशे आंदोलनाचे दीस वयतात तशी तशी आंदोलनाची हवा वयता अशें आमी जाणा. पूण जशे जशे आंदोलनाचे दीस वयतात तशें तशें आंदोलन उणें जाता अशें आमकां क्वचित प्रसंगान पळोवपाक मेळटा. हें कित्याक जाता तर हें आंदोलन हें ह्या लोकांच्या काळजाचें आंदोलन. हें बेगडी आंदोलन न्हू, हें पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड आंदोलन न्हू, हें अस्तित्वाचो लढो, ह्या चिमलकारांच्या अस्तित्वाचो लढो आनी त्याच खातीर जीवन मरणाचो हो प्रश्न तेंच्या खातीर आसल्या कारणान आयज फाटली 19 दीस हे चेन हुंगर स्ट्रायक तांचो सुरू आसा. आनी आयज तांणी विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाक लागून म्हणून आयज हें आंदोलन सुरू केल्लें. ऑब्वियसली विधानसभा सुरू आसा, पवित्र लोकशाहीचें आमचें स्थळ, त्या स्थळाचेर लोकांचे विशय चर्चेक येवपाक जाय. जाल्यार त्या स्थळाचेर ह्या मोर्चा ह्या आंदोलनाची फजिती सुरू आसा ही आमी पळयल्ली आसा. या चिमलच्या आंदोलनाच्या विशयाचेर काल विधानसभे भितर कॉलिंग अटेन्शन येता. कॉलिंग अटेन्शन सरकारचोच आमदार ज्या मतदारसंघात युनिटी हॉल येवपाचो आसा त्याच मतदारसंघाचो आमदार हो कॉलिंग अटेन्शन दिता आनी ताचेर त्या सरकारचो मंत्री त्या मंत्र्याचे जर पळोवंक ना हो पावला आदिवासी खात्याच्या मंत्र्याक सुद्धा या आदिवासी लोकांचे तितले पडोंक ना तितली काळजी पर्यटन मंत्र्याक या संस्थात्मक मतदारसंघातल्या लोकांची जाल्लेली आसा. कशा तरेन ताणें आवाहन केलें लायट मारले. तुमच्या भुरग्यांचो फुडार तुमी पळया. तुमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक थंय स्टॉल मेळटले. हे जर चित्र तुमी त्या युनिटी मॉलाचेर जर पळयत जाल्यार तेच्या खुशीक गोंयकारांक उबो तरी रावपाक मेळटलें हो खरो प्रश्न आसा. फोटो खूब जाले चर्चेच्या उपरांत एक गजाल तुमच्या लक्षात येतली. केंद्र सरकारान पयशे दिल्या, केंद्र सरकारान पयशे मंजूर केला म्हणून तो कंपल्सरी येवपाक जाय. कोण म्हणटा कंपल्सरी येवपाक जाय? आतां मेरेन तुमी कितले प्रोजेक्ट मोपा एअरपोर्टाचेर तुमी पेडणेकारांक नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगता. बिजनेस टॅक्सीवाल्याचे आज सुरू आसा कितल्या जाणांक तुमी दिता? स्थानिकांक नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगता. खंय आसा तो एग्रीमेंट स्थानिकांक नोकऱ्यो दिवपाक? तुमी जाल्यार तो तुमी त्याच जाग्यार कित्याक हाडपाक सोदता? ह्या पुराय आंदोलनाचे नेतृत्व करपी गोविंदबाब शिरोडकर आमच्या वांगडा आसात जे चिमलचा बायोडायव्हर्सिटी. तर आतांच MLA वीरेश बोरकार पावन सरलेले आहा. असेंब्ली जावन तो हांगासर येयलेलो आहा ते लोकांक मेळपाक. तर आमच्या गोविंदबाब शिरोडकरा कडल्यान तेजे उगता रे तेका टायम आहा रे. तूं मागीर उलय तेका कडेन आमकां दिता आमकां कितें रे. हां आदिवासी समाजाचे व्यवसाय दिवपाक सोदता इतले जावनूय त्या युनिटी मॉलाक कित्याक विरोध करता?
विरेश तुम्ही आता पुतून असेंब्ली काबार जावन हांगासर येयलेले आहा आनीक ओके असेंब्लीन पुतून हांगासर येयलेले आहा आनीक तुमी पळयता पुलीस बंदोबस्त जरा चड जालोलो तेजेर तुमचें कितें आहा पळय कितें आसा आमी आमचो डिमांड जो आसा तो क्लियर केल्लो आसा की जे चिंबलकारांचो डिमांड आसा तो म्हणजे युनिटी मॉल स्क्रॅप करचो आनी हो जो इश्यू आसा तो आमी विधानसभेन कंटिन्युअसली लावन दवरलो आतां पासून आमी विधानसभेन जेन्ना आहले तेन्ना मुखेलमंत्र्याक सांगलें की बाबा हे तुमचे हट्टीपणा सोडा आनी हे युनिटी मॉल जे आसा ते स्क्रॅप करा लोकांचो प्रश्न आसा हो आमचो स्वताचो प्रश्न हो लोकांचो प्रश्न आनी लोकांक कितें जाय त्या भशेन तुमी अंडरस्टँड जावन तेजो विचार करून तुमी एक्शन घेवपाक जाय आतां जेन्ना आमी विधानसभेन आहले तेन्ना तितल्या पुरती बसून आमी सांगलें की बाबा तुमकां कितें पॉयंट आहले ना तुमी हेज्या पयलीं तांकां कित्याक सांगूना तुमी डायरेक्ट युनिटी मॉल हाडलो आनी आतां तेंचेर थोपलो सो एक विचार जो आसा म्हाका दिसता ह्या मुखेलमंत्र्यान करपाची गरज आसा की ह्यांच्या म्हटल्यार आमच्या जो बहुसंख्यक एसटी डॉमिनेटेड जे चिंबलकार आसा ते चिंबलकारा वांगडा रावचे आनी हो जो युनिटी मॉल आसा तो टोटल स्क्रॅप करचो अशें न्हू की तो दवरचो मात्तूय दवरचो न्हू डायरेक्ट स्क्रॅप करचो आनी हो इको सेन्सिटीव एरिया हो प्रोटेक्ट करून दवरचो पूण विरेश बाबा आतां पळयत जाल्यार हे सकाळच्यान बसल्या प्रोटेस्टर्स हांगा आहा तांकां एसेंब्लीन वचपाकूय मेळना सो ते हांगाच बसल्या सो आतां केन्ना पर्यंत चलतलो एक म्हाका खरें म्हटल्यार दुख्ख दिसता की सकाळच्यान सांज पर्यंत उपाशी पोटाचेर ते सगळे लोक हांगा जमलेले आसा आनी एक पोट तिडकीन ते आपणाचो आवाज आनी उलो मारीत आसा आयज मुखेलमंत्री आमचो मुखेली आनी त्या मुखेल्यान खरें म्हटल्यार तेंचे कडल्यान आयकोन घेवपाक जाय आसलें तो परत परत काल जेन्ना गेले कालूच हें खरें म्हटल्यार सॉल्व जातलें आनी ह्या हेजेर पावचे नासलें काल समज तेंच्यांनी म्हटलेलें की बरें आसा आमी कितें आसा तें होल्डार दवरता आनी बंद करता आनी प्रत्येकदां आतां तेंचो मिनिस्टर रोहन खावटे एक कडक कशें स्टेटमेंट दिता की आमी कशेंच फाटीं सरपाचें ना आमी फुडेंच वयतले मुखेलमंत्री सांगता हो आमचो प्रोजेक्ट आमी आमकां जाय तशें आमी करतले आमी फुडें वयतले म्हटल्यार हें कशें ही हट्टीपणां धरूंक जायना आमी लोकांचें चिंतपाक जाय लोकांचो कितें व्यू पॉयंट आसा हो आयकोपाक जाय आनी क्लियरली जेन्ना इन्फ्लुयन्स झोनाचेर आमी उलयता ते निग्लेक्ट करता तेजेर उलोवंकूच सोदता सो आमी लोकांनी जो पिसफूल प्रोटेस्ट केल्लो आसा हेका आमी फाटिंबो दिल्लो आसा आनी पिसफूल प्रोटेस्ट सकाळच्यान सांज पर्यंत पिसफुल्ली ते रावल्या आजून बसून जेन्ना पुलिसांनी बसून तांकां सांग की फुडें वचनाका हांगाच राव म्हणून तरी पूण ते हांगा रावले पण हेजे जे हें आसा म्हटल्यार हाती भायर वचपाक जायना म्हणून म्हाका दिसता हें कंट्रोलान उरपाक जाय आनी लोकांक तो राग येयल्लो आसा म्हटल्यार हें साहजीक आसा कित्याक इतलो सकाळच्यान सांज कोणीय येल्यार राग येतलोच आनी हो राग तुमी निर्माण करपाचो प्रयत्न करूं नाका लोक गोंयकार आमचे सगळे आनी गोंयकारांक प्रोटेक्शन दिवप आनी गोंयकारांक सारकें दवरप ही आमची गरज आसा आमकां सांबाळपाक जाय आनी फाल्यां कितें आसा आतां आमी पळयता की इतली सेक्युरिटी हाडल्या पुलीस फोर्स हेल्मेटां घातल्या जॅकेटां घातल्या जो हें जेन्ना लाठी चार्ज करता त्या भशेनचें हें केल्लें आसा हें जावपाक जायना आमी थंयच सांगलां आनी सीएमान एश्युरन्स दिल्लें की लाठी चार्ज करची ना म्हणून अशें आमी जेन्ना थोडे सीन पळयले की बसींनी बीन पावल्ले लोकांक बसींनी घातलेले सो हेंय जाल्लें तेंय आमी तांकां सांगलें की हें जावं नाका एरेस्ट करपाचें न्हू कितें आसा तें बरे भशेन मोगान हें सोल्युशन काडपाची गरज आसा आनी आमी म्हणटा की गोंय समज आमी राखतले जाल्यार बरे भशेन राखपाक जाय बरे भशेन मोगान आमी एकामेका कडेन बरे भशेन उलोवन राखपाक जाय आनी समज वायटपणान गेले जाल्यार ते हाती भायर वयतले सो हें जावचें न्हू हांवूय तेंचेर आतां उलयतलो कितें आसा एक्झॅक्ट सिनारियो अजून पर्यंत तरी मेसेज कांय ना आमकां विधानसभेनूय ना विधानसभेचें अधिवेशन चालू आसा ऑपोजिशन लिडर थंय उलयता म्हाजें उलोवप जालें आनी त्या उलोवपानूय हांवें मांडलें की कित्याक लागून युनिटी मॉल नाका आनी कितें हो प्रश्न तें सगळ्यांक खबर आसा तरी पूण मिसगायड करपाचो प्रयत्न हे करता आनी ते म्हणटा की दुसरे कोण तरी मिसगायड करता आमी कोण मिसगायड कोणाक करिना सगळें खबर आसा युनिटी मॉलाचेर पूर्णपणान एक्सप्लेनेशन हें ऑलरेडी दिल्लें आसा तें आनी आमी सांगपाची गरज ना पण इतलें आसून बसून इतलें जाणून बसून तुमी तरी पूण हट्टीपणा घेवन बसल्या ही हट्टीपणा बंद करपाची गरज रायट पुलीस पासून हाडप ना ना आतां आमी तेंचे कडेन कितें आसा एक्झॅक्ट म्हाका खबर ना तेंची कितें आसा जावं तांकां कितें मेसेज येयल्या तीय आमकां खबर ना कित्याक सरकाराच्या थ्रू कितें मेसेज येयल्या तीय कळपाक जाय आनी म्हाका खरें म्हटल्यार बरें दिसना कित्याक दीस सकाळचे येयल्ले वताक आखे कडार रावन ते आयज रातचे आतां 9 जावन गेली तरी पूण ते आसा एकूच तेंचो हे प्रश्न आसा तो हें आनी हेका कितें मोव लागला हें खबर ना म्हाका हो जो युनिटी मॉल आसा हेका मोव कसलो लागला
सायडीचे दोंगर आसा तो तेजो म्होंव लागला, ते दोंगर काबार करपाचो म्होंव लागला, ती कसली कोफरादी आहा आनी कसली जमीन आसा काय तेजो म्होंव लागला. हे सगळे हेजे फायंड आवट करपाचें पडटलें कित्याक इतलो म्होंव लागून येयल्या अशें म्हाका तरी दिसता कित्याक इतली हट्टीपणां घेवन बसल्या. तेणें म्हणपाक जातालें आमी विचार करतले कितें आसा तें, मात हांवें हाडटलेच म्हणटा. हो कितें म्हणून हे म्हाका कळना, हाडटलेच म्हणटा. हेजेर आमी कितें तरी निर्णय घेवपाचे आसा, हे आमी फुडें धुकलीतले, मात हाडटलेच. हो हाडटलो जो हट्टीपण आसा पळय ही म्हाका दिसता सरकारान फाटीं घेवपाक जाय आनी विधानसभेचे जितले तेंचे 33 जे आमदार आसा ह्या 33 आमदारांनी चिंतपाक जाय. आमी जो तेंचो मिनिस्टर आसा, ट्रायबल मिनिस्टर आसा रमेश तावडकर, तेकाय हांवें सांगलें विधानसभेनूच तेजेर हें सांगलें ताका की बाबा हें जावपाक दिवं नाका, तुमी कितें आसा जाल्यार उलया आनी उलोवन कितें जाता तें सॉल्व करा, हें फुडें व्हरपाक दिवं नाका. सो अजून पर्यंत तेंच्यांनी तरी अजून हें करूं ना. हांव तेंचेर आतां विचारतलो कितें एक्झॅक्ट तेंकां येयल्या मॅसेज काय ना ती येवंक ना, नाल्यार तेंचें कितें डिसिजन कशें कितें आसा तें कन्वे करपाचे आमी प्रयत्न करतले. आमकां जाय की बरे भशेन हो युनिटी मॉल भायर मारलेलो आनी लोकांक जो त्रास जाल्लो आसा, आयज इतलो त्रास जाला आनी फुडें पासून असो त्रास जातलो जाल्यार ते हट्टीपणा सरकार घेवन बसलो ना. तुजी रिक्वेस्ट कितें आसतली काय म्हणटा आतां? लोकांक तुजी रिक्वेस्ट आतां कितें आसता? लोकां कडेन हांव उलयतां कित्याक हांव लोकांक मेळोंक येयला. कित्याक हेज्या पयलू आमी कंटिन्युअसली प्रोटेस्ट जावं जो मुवमेंट आसा, जो मुवमेंटान आमी वांटेकार जाल्ले आसा, हो लोकांचो मुवमेंट आसा. लोकांक कितें जाय, चिमेलकारांक कितें जाय त्या भशेन आमी करतले. आमी हेज्या पयलू कितलेशे मुवमेंटांनी तुमी पयला आसा, हालींच आमी करमयचो मुवमेंट घेतलो आनी तोय आमी हें केलं. थंय पासून अशेंच जाल्लें, ऑफिसर आपणाक जाय तशें करता, ते नाका आसलेल्यो रिपोर्टी दिता, कोण कितें सांगता म्हणून दिता. सो हें सगळें मिली भगत जी आसा ती दिसता. आयज हांवें एसेंब्लीन पासून काडलें की एक मर्डर जो जाता, म्हाका खोद जाग्याक लागून मर्डर जाता. जागो हो आयज सामको व्हडलो सब्जेक्ट जाल्लो आसा आनी ह्या जाग्याकूच लागून आयज इतल्या लोकांक जमनीर बसचें पडलें. हो गांवचो जागो आसा, हो राखून दवरपाची गरज आमचे कडेन आसा. भायली लॉबेंचो सगळ्यांचो दोळो ह्या जाग्यांचेर आसा. सो हो प्रोटेक्टर म्हणून आयज हे लोक आयज सगळे हांगा बसल्या पळय ते प्रोटेक्टर, गोंयकार कोण बसले प्रोटेक्टर ऑफ दीस लँड. आनी प्रोटेक्टरांकूच तुमी आयज आडोवन दवरता, प्रोटेक्टरांकूच तुमी उलोवंक दिना, प्रोटेक्टराचे आवाज आयकुपाक सोदिना. सो हें म्हटल्यार प्रोटेक्टरांकूच तुमी काबार करपाक सोदता काय कितें, हो आनी एक व्हडलो प्रश्न आसा. सो हांव परत एकदां ह्या सरकाराची यंत्रणा जी आसा तेंचे जे मुखेलमंत्री आसा, मुखेलमंत्र्या कडेन आग्रह करता की हो जो डिमांड घातलेलो आसा, हो डिमांड जो मांडलेलो आसा, हो डिमांड तुमी आयकून घेवचे आनी हें युनिटी मॉल स्क्रॅप करचे. अशें जातलें दिसता तुका स्क्रॅप कोत्तले पळय गव्हर्मेंट. कशें आसा, अशें खूब जाण म्हणटा आतां खंय जो एजी आसा पांगम एक स्टेटमेंट दिवन गेलो खंय, मात अशे स्टेटमेंट व्हडली व्हडली करून गेले. हेज्या पयलू जो आदलो कितलेशे मिनिस्टर, सीएम, पयलींचे मिनिस्टर ते सगळे स्टेटमेंटां करता, ते डायरेक्ट स्टेटमेंट करता. पण लोकांचो पावर इज सुप्रीम, पिपल्स पावर इज सुप्रीम. आनी हें तुमी मेळावलीच्या टायमार पळयलां, कोडाराच्या टायमार पळयलां, हें तुमी सांगार जेन्ना IIT येतालो त्या टायमार पळयलां, काणकोण IIT येतालो त्या टायमार पळयलां. प्रत्येक वेळार जेन्ना अशें जाता आनी नावशीच्या टायमार पळयलां, आनी प्रत्येक गांवांनी अशें कितें घडटा तेन्ना लोक जे आवाज करता, लोक कशे उलयता, लोकांक कितें जाय हें धाडपाक जाय. कॉन्स्टिट्युशनान पासून तेंच बरयल्लें आसा की आमकां लोकांचो कितें अधिकार आसा तो प्रोटेक्ट करून आमी फुडें वचपाक जाय. नहीं, आज हम मिलने आए हैं और हमें मेरे को बहुत डिफरेंस लग रहा है क्योंकि सुबह से जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए, एक ही डिमांड अपोज कर रहे हैं, स्क्रैप करने की बोलते हैं पर्टिकुलर जो लेखी बात में और जो एनवायरमेंटल जर्नी तर वीरेश येयलेलो आहा MLA आनी तो आतां तेंचे कडेन लोकां कडेन भासाभास करतलो आनी तांकां पळोवया तांकां कितें सांगतलो पळय तें आमकां तरी खबर ना. पूण वीरेश ह्या लोकांच्या फाटल्यान पयलींचसान एज्युकेशन तेन्ना सावन तो तेंच्या लोकांच्या फाटल्यान आहा. पांडे काढलं
मागे काय मंगेश आमची जो स्ट्रॉंग हे आसा तो आमी घेवन फुडें वयतले. प्रायमा फेसी पळयलें जाल्यार तेंच्यानी कमिशन्स ना. सेकंडली म्हणल्यार लोकांचो ग्रामसभाचो एक एकमत मत आहा की तांकां नाका थिंगा. हे सगळे संविधानान सांगलां की अशें आसा तेन्ना तुमकां कांयच अशें इलिगल तुमकां डिक्लेरिटी अशें आसतना वाय गव्हर्मेंट इज स्टील बॅकिंग इट. पळय कशें आसा ऑन वॉट लिगल पळय कशें आसा आतां हो सरकार जो आसा तो अनकॉन्स्टिट्युशनल जाला असो तरी म्हाका दिसता. कित्याक आर्टिकल 21 आमकां कितें सांगता की आमची लायफ प्रोटेक्ट करपाचो आमकां अधिकार आसा. आतां ही सगळी म्हणल्यार हें जें सगळें तळें आसा आनी तळ्याची सरावंडींग आसा ही आमची लायफ आसा आनी ही प्रोटेक्ट करपाक लागून आयज गांवकार भायर सरल्या, गांवचे लोक भायर सरल्या. सो हें जेन्ना प्रोटेक्शन रायट आसा म्हणटा पळय तेन्ना सरकार आपणाची जमीन सरकार म्हटल्यार कोण गोंया आयज आजून पर्यंत उलयना. सरकार म्हटल्यार कोण? सरकार म्हटल्यार हे लोक, हे सरकार, ही आपणाची सरकार म्हणटा 4 लाख स्क्वेअर मीटर सुमार जमीन आमची आसा म्हणटा. म्हणजे जेन्ना लोक सांगता जेन्ना लिगल टर्म्सान जावं एनवायरमेंट टर्म्सान हे क्लियर कट दाखयता की हांगा बफर झोन आसा, हांगा इन्फ्लुएन्स झोन आसा, तो इन्फ्लुएन्स झोन 2,63,100 स्क्वेअर मिटरचो इन्फ्लुएन्स झोन लागता एनआय रिपोर्टा प्रमाणे. बट सरकार कितें म्हणटा 1,79,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा म्हणटा. सो हितून कितें आसा डिस्क्रिपन्सी आसा तितून ऑलमोस्ट 85,000 स्क्वेअर मिटर डिफरन्स दाखयल्लो आसा आनी हे डिमार्केशन बसून करपाक ते रेडी ना. टोटल निग्लेक्ट करून ते हो ठोकपाक हो प्रयत्न करता आनी हे सगळे जे चल्लां हे लँड डिलिंगेक लागून चल्लां. आयज तुम्ही पळयता जाग्याक लागून लोकांक मारून उडयता, जिते मारलेले आसा आनी मारीत आसा, एक एकट्याक मारीत आसा. जागे हडपपाचे कशे, जागे कशे काबार करपाचे आनी हो शहरांत जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी केल्ली आसा हे भायल्यांक हाडपाची, कोण हांगा आसा तांकां हाडपाची आनी मोठे लोक मोठेच जावपाचे, बारीक लोकांक सोंपोवपाचे. आयज जे कश्टकरी लोक आसा जे शेतां भाटां करून जगता आनी तेकाच लागून हे इतले पर्यंत फायट करपाक पावले आनी फुडें हे फायट करतले. गोंयकारांची फोकाणां करची न्हू, गोंयकारांची फोकाणां जितली करतले तितली आमी गोंयकार स्ट्रॉंग जातले आनी हे झूज जे आसा, ही क्रांतीची मोहीम जी आसा ती आदीं सुरू जातली. आम्ही एजीचं स्टेटमेंट अशें आयकून येयला ताणें दिला म्हणून म्हणजे कितें सांगता पळय एजी खूब कितें कितें स्टेटमेंट करता. हेच्या पयलूय तेजे स्टेटमेंट खूब आमी आयकले, पण तेजे स्टेटमेंट जे आसता ते जर सरकाराक जाय पळय तसले स्टेटमेंट करता. म्हणल्यार लोकांक जाय ते स्टेटमेंट तेंचे कांयच आसना. हेच्या पयलू पासून आयआयटीच्या टायमार एजीन खूब स्टेटमेंट केले, मात आयआयटी आमी स्क्रॅप केली, लोकांनी स्क्रॅप केली, लोक झुजले, लोकांनी केसी घेतली, लोक व्हडली झुंड जाली थंय. इतले जावन बसून ते सुदारना. आयज हो सरकार जो आसा नालायक जाल्लो आसा. ह्या सरकाराक शिकवणूक म्हाका दिसता कळना. इतले इश्यू जाता ते इश्यू घेवन हे करता. आतां आमी पळयला की तुवें बसून मशाल घेवन गेल्ले आसा सादे हॉस्पिटलाक लागून आनी हे पोक्यो फोगोट्यो आसा त्यो मारीत आसा. आयज बसून जो मिनिस्टर आसा विश्वेश राणे हेणे पोक्यो फोगोट्यो मारल्यो, पण लँड डिलिंग करपाक आनी लँड यूज चेंज करपाक हो नंबर 1 जाल्लो आसा. सो हितून हे कळटा की हो सरकार जो आसा हो सरकार ह्या भायल्या लॉबींचो जाल्लो आसा, कॅपिटलिस्टांचो जाल्लो, इंडस्ट्रियलिस्ट जे आसा तेंचो जाल्लो आसा आनी हेंकां कशें भरपाचें, तेंकां कशें हाडून दिवपाचें तेंचे ह्या दिल्ली
हुलीगारांक कशें तेंच्यांनी प्राधान्य दिवपाचें हेंच ते पळयता. आमी पयले युनायटेड ऑपोजिशन पयले आयज ऑपोजिशन कितें मत घेतलें आतां हेजेर? पळय आमी सगळे मेळोन आयज ओपोज केल्लो, आमी सगळ्यांनी विरोध करून थंय सांगलेले. आनी हें कितें आसा आयज हो मुवमेंट जो आसा हो लोकांचो आसा, गांवकारांचो आसा. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष सदांच म्हणटा की गांवकारांनी मुवमेंट लीड करपाक जाय आनी गांवकारांनी मुवमेंट फुडें वचपाक जाय. आमी पळयलें की आमच्या पांया गांवांत कसो असो मुवमेंट जालो लँड यूज चेंजाचो 39A अंडर. तेन्नाय गांवकार लोकांक आमी सांगलें आनी ते गांवकारांनी फुडें येलो. जेन्ना आमी हांगा गेले नावशी तुमी पळयला मरिना प्रोजेक्टाचो इशू जेन्ना जालो तेन्ना गांवचे लोक एकटे जाले, गांवच्या लोकांनी तो इशू फुडें येलो. तशेंच आमी पळयलें की हांगा करमळे गांवांत हालींच आतां एक इशू जालो मेगा प्रोजेक्टाचो, तेन्नाय गांवकार उबे जाल्ले आनी गांवकार फुडें सरले आनी आमी तांकां तेंको दिलो. सो आमचो काम आसा ते तेंको दिवपाक, आमचो काम आसा ते तांकां सांगपाक जाय, गायडन्स दिवपाक लागून. पण जो मुवमेंट आसा, मुवमेंट रेज करपाचो, मुवमेंट फुडें व्हरपाचो, हें काम जें आसा तें गांवकारांचें आसा. आनी जेन्ना जेन्ना गांवकार आमकां उलो मारतले, जेन्ना जेन्ना गोंयकार आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साक जावं म्हाका उलो मारतले, आमी सदांच तेंच्या वांगडा आसतले आनी खरपणान हेंचो निशेध करतले. कित्याक हीच आमची आयडेंटिटी गोंयकारांची आनी गोंयचें अस्तित्व जें राखपाची हें आसा तो आमचो पयलो प्राधान आसा आनी तो प्राधान घेवन आमी फुडें वयता. Girish, thank you so much for the interview. Thank you. प्रोसेसिंगाचो युनिट सुरू करा. बोलूच जाय, कित्याक जाय? ही गजाल सरकाराक सांगत आसा आणि सरकार व्हिडिओ काढून त्या युनिटी मॉलाच्या नावाचे त्याच लोकांचेर आरोप करता. आणि ही गजाल गांव म्हणटात येदो जिल्हा हो एक गांव, तो एक गांव सांगता म्हणून आम्ही तो मॉल रद्द करतो काय म्हणतात ते. मिरचीकारांक थंय युनिटी मॉल जाय, सांताक्रूजकारांक थंय युनिटी मॉल जाय. म्हाका दिसता मिरची आणि सांताक्रूज ज्या लोकांक युनिटी मॉल जाय तांणी म्हाका दिसता फाल्यांच्यान ह्या मिरची जंक्शनाचेर येवन बसचें पडटलें आनी सरकाराक सांगचें पडटलें की आमकां युनिटी मॉल जाय म्हणून. तुमकां रिलां काडून युनिटी मॉल जाय म्हणचें पडटा. तुमच्या कडेन आयज मनीस ना त्या वाठारांतलो लोक सांगतात युनिटी मॉल आमकां जाय म्हणून. तुमच्या वाटेन थळाव्या पंचायत वांगड्यांक कांयच खबर ना युनिटी मॉल म्हणजे कितें तें. तरी पत्रकारांनी ते ते सरकार त्या लोकांच्या माथ्यार लोक तुमच्या रस्त्यार कशे उडयतले. त्यांचें नांव हिस्ट्रीन परमनंटली रेकॉर्ड जातले की कशे गांव वाचोवपाक लागून तेंच्यांनी उपाशी पोटार स्ट्रायक केलो, धरणेक बसले, हे सगळे केले ते हिस्ट्रीन रेकॉर्ड जावपाचे आसा. आनी त्याच
नम्रतान हांव एक सांगपाक सोदतां, CM आनी तेजे मिनिस्टर जे ह्या लोकांचे विशीस आनी तेंचे मागणे ओवररायड करून पाया पोना चेपून मस्तून तांकां आपलो जो हट्ट करपाचें आसा पळय तेंचें नांव हिस्ट्रीन काळ्यान बरोवन वयतले. आनी हे पयले प्रसंग न्हू, युनिटी मॉलाचे पयले प्रसंग न्हू, तेंच्यांनी कितल्योश्योच अश्यो करण्यो केल्ल्यो आहा जाका लागून तेंचें नांव हिस्ट्रीन सारकें काळ्या रंगान बरयतले आसतले. आतां आमी विसरूंक ना अजून श्री खापरेश्वराचो विशय. डेव्हलपमेंटाच्या नांवार तेंच्यांनी जागेकाराक सुद्दां हात घातलेलो आहा. आनी जर बारीक आमी पळयत तेका हात घातलेल्याक हेंचे प्रॉब्लेम कितले पटीन वाडला ते पळया. इतले सोपेपणी तो सोडचोलो ना. चिमलाकार, ते सायडीन हरमळकार, जस्टीस रिबेलो येदो व्हडलो पावर हावस ह्या अख्ख्या मुवमेंटाक आतां मेळ्ळो आसा. आनी खूब पिडपाचें आहा ह्या लोकांक. आतां हे जे मंत्री आमदार आमचे आसा पळय तो श्री खापरेश्वर तांकां कसोच सोडचोलो ना. तुमी कितले हट्ट करता तितले तुमकां आनीक बडी पडटली तेंचे कडल्यान. आमी आतां पयले ज्या भशेन स्टेटमेंट्स येता, एजी स्टेटमेंट्स पयले ते दुसरे मिनिस्टर तेणी स्टेटमेंट दिता, खंय सेन्सिटिविटी कही दिसना. जे लोक हांगा आख्खो दीस जाले कोणें रिप्रेझेंटेशन पण काडूंक ना. इवन तो कलेक्टर जो पावला तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टँडींग तो म्हणटा तुमी करून दिया, आपूण फुडें काडटा तुमचो. कशें पळयता तुमी, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर ऑर नो सेन्सिटिव्हिटी? इट इज इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्हाक लोकांचे कांयच पडलें, इट्स क्लियर. तांकां जाय तेच करतात आनी तांकां कित्याक जाय ते सांगता तेंच्या बरें जातलें. तांकां नाका न्हू, तरी आसतना आपूण तुमचें बरें करता न्हू, करूंक दिया न्हू आमकां. हो कसलो एप्रोच? तांकां जाय तशें तुमी वागपाक जाय. तेंच्यांनी नाका म्हटलें तुमी फाटीं सरपाक जाय. हे गव्हर्नन्स. अशें हे रामराज्य चलोवपाक सोदता, हे रामराज्य न्हू, हे अजिबात रामराज्य न्हू. हे ते साधू हे जो रावण जो साधवाचो भेस घेवन येयल्लो पळय सीतेचो अपहरण करपाक, हे ते साधू हे रावण जाल्लेले आसा. तांकां जाय तशें करपाक दिलें तें बरें, पूण आमी जर नाका म्हटलें जाल्यार आमी देशद्रोही जातात. पूण हे चलचलें ना आनीक दीस. तेंचे दीस भरलेले आहा, तेंचे पापाचे घडे भरलेले आहा. आतां ते रावल्या बसल्या, तेणी तांकां ऑफर पण केलो तुमकां जाय जाल्यार आमकां हिंगा उडया, आमकां व्हरा, कितें तरी करा, नाल्यार आमकां सोडा. कांयच एक्शन जायना ते सायडीन. नाल्यार तेणी लोकांनी कितें करपाचें, तुमचे हितून कितें करपाचें? ऑन म्हटल्यार ऑप्टिमिजम म्हणटात पळय, आशावादीन, म्हाका दिसता ते फाल्यांक रावना. फाल्यां ओपिनियन पोल डे न्हू. अख्ख्या देशान, भारत देशान गोंयकारांक कितें जाय आसलेलें ते मानून घेतले. मे बी ते फाल्यां आमकां डिसिजन दितले, बरें चिमलाकारान तुमकां नाका न्हू, आमी फाटीं सरता. होपफुली फाल्यां असो डिसिजन येतलो असो दिसता. आयज तेणी हिंगा लिखपाचें. त्रास काडचेच पडटले. त्रास हे काडचेच पडटले. त्रास काडल्या शिवाय जे मेळटा पळय तेजी किंमत उरना. अशें म्हणिना की तेंच्यांनी आजून पर्यंत त्रास काडला ते कमी म्हणून, अशें हांव खंयच म्हणिना. पूण जर इतिहासान दर्ज उरतले न्हू जाल्यार कितले त्रास काडला पळय तेज्या उपरांत तांकां तो निर्णय मेळ्ळो, तेज्या उपरांत तांकां जी ट्रॉफी मेळ्ळी न्हू तेजो आनी एक वेगळोच अर्थ येता. स्वप्नेश, तुमी म्हणलें पळय ओपिनियन पोलाक तांकां हें मेळटलें म्हण, पूण ओपिनियन पोलाक ते तितलें इम्पोर्टन्सूच दिना गव्हर्मेंट. जाल्यार तुका दिसता फाल्यां आनी कितें येयत म्हणून? ओपिनियन पोलाक दिला तेणी केन्ना तरी इम्पोर्टन्स? आमी जेन्ना भुरगे आसलेले पळय ज्या गोश्टीक आमी रिस्पेक्ट दिनासलेले, मोस्ट इम्पॉर्टंटली आमच्या जाणट्यांक बीन आमी रिस्पेक्ट दिनासलेले, जाल्यार आमचे पेरंट्स आमकां बडी मारून तेजो म्हत्व सांगताले, इम्पॉर्टन्स सांगताले. तर ती बडी मारपाचें काम आतां जनतेन करपाक जाय, हांकां शिस्तीर हाडपाक. तुमी म्हणटा कितें सरकाराक आतां हेजेर निटीर हाडपाक जनतेन बडी मारची पडटा. ऑब्वियसली. आनी फक्त जनताच न्हू, ते सायडीन श्री खापरेश्वर आपलो दांडो मारपाचोच आहा, मारीत आहा तो. बांयगीणकार मारतलो म्हणटा तो डेफिनेटली. हेच्या पयलीं तेंचें जावपाचें आहा अशें दिसता. लक्षणां तशींच येयल्लेली आहा.
थँक्यू. बरोबर इतले पाशेस काढून सकाळचा ना सो तांकां खूब हांव म्हणटा तेणी आपले गांव राखपा खातीर ते भायर सरले ताका खूब कित्याक खूब कमी लोक भायर सरता. आयज ही जी परिस्थिती जावन आसा आयज फक्त जे बीजेपीचे कार्यकर्ते आहा जे बीजेपीचे जे वोटर्स आहाय जे बीजेपीचे निवडून हाडटा गव्हर्मेंट जो फॉर्म करता आयज हेच लोकां खातीर आमी आयज फोंडा पडलेला तुमकां बीजेपीचे वोटर्स आनी जे बीजेपीचे कार्यकर्ता एकूच क्वेश्चन करून दिता आयज तुमी आयज आमचे जो फ्युचर जनरेशन आहा आमचे जे जागे आसा आमची जी माय भूंय आहा हे सोंपोवपाक तुमी आयज जे गव्हर्मेंटाक निवडून हाडटा काय हो क्वेश्चन मार्क प्रत्येक लोकां मदीं आयज तुमकां पडोंक जाय की आयज तुमचो जो बीजेपी गव्हर्मेंट जो निवडून तुमी हाडलेलो आहा आयज कसो लोकांक हांगचो आयज सोसायटीन हांगचो पसंत दवरला मागता गोंयकारां कडेन तुम्ही मातशें तरी तुमच्या मतान कांय आहा जाल्यार चिंता फ्युचरान जे 2027 इलेक्शन आसतलें आयज हे 2027 इलेक्शन तुमी एक वोट जावन जर तुमी एक बरो निर्णय घेयना आनी बरो जो गव्हर्मेंट फॉर्म करता आयज परतेच अशेच लोकांक आमकां हांगसर रस्त्यार येवचे पडटले परते परते बोर्ड मारचे पडटले आमचो पर्यावरण वाचोवपाक आमची बायोडायवर्सिटी वाचोवपाक आमची आयडेंटिटी वाचोवपाक आमची कल्चर वाचोवपाक आमचे गोंयकारांक वाचोवपाक आमचे फुडले पिढीक वाचोवपाक परते परते आमकां रस्त्यार येवचे पडटले तशेंच हांव आमी आयज यूथ आयज आमकां खंय तरी जॉब मेळोंक जाय जॉब जाय आसलेलो आमकां आयज आमचो करियर घडोवपाक जाय आसलेलो खूब जाण आयज यूथ आहा जे खंय तरी जॉब मेळटले जाल्यार खंयच्या बिराचेर आशेन आयज रावलेले आसा की आनी गोव्हर्मेंटाच्या हाचेर कांय उलोवंक सोदना हांव मागता गोंयकारां कडेन तेच भुरग्यां कडेन आयज जी आवय आमकां ल्हानसून जी व्हड केला त्या आवय खातीर खंय तरी तुमकां भायर सरपाची गरज आसा त्या आवय खातीर खंय तरी आयज एक ध्येय धरून एक गोंय साल्वार करपाक भायर सरपाची गरज आयज जर तर आमी आयज जर भायर सरोना जाल्यार फुडाराक अशें जातलें जे आमच्या पर्यावरण इतले जाणट्यांनी जे सांबाळून दवरलेले जे आयज आमचे एअर सुद्दां जी आहा जी पॉल्युटेड जातली आमची ते हीट सुद्दां इतली वेळ वाचतली आयज फुडले येणाऱ्या काळान दुयेंसां पळोवपाक मेळटली वयता थंय आमकां फ्लडींग पळोवपाक मेळटली वयता थंय आमकां लँडस्लायड पळोवंक मेळटली आनी जे फुडले पिढीक गोंय जे उरतलें एक खऱ्यांनीच हांव एक इमॅजीन करता सद्याक ही जी परिस्थिती आहा ते प्रमाणे की जे गोंय जे आहा एक काबार जावपाचे वाटेर आहा त्या खातीर मागता एक कोर्टान येवया आनी एक साल्वार करुया आनी तशेंच जरी तर आयज प्रत्येक यूथ जर तर भायर सरत आनी प्रत्येक जर तर जाणटी भायर सरत प्रत्येक जर तर आमची बायलां भायर सरत जाल्यार हे पॉसिबल आसा आनी हो जर गव्हर्मेंट चेंज करीत जाल्यार बरें एक गोंय निर्माण तयार जातलें. प्लॅन बाग ओल्ड गोवा ती तुजी आनी चिमला नेबरींग आनी तशेंच तुमी थिंगा झगडटा पळय बायंगिनी प्लांटाक ही बायंगिनी प्लांट तुमकां नाका म्हणून तरी आसतना गव्हर्मेंट तुमचें तें स्थापनूक दिता आनी हांगासर युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्थापना तो कशें कितें पळयतात तुमी गव्हर्मेंटाचें दोनी इश्यू सिमिलर जो आतां पाटार आहा आमचो प्लॅटो आहा तो वॉटर कॅचमेंट एरिया आनी जे प्लॅटोचे सायडीक 3 तोंय आहा एक कारामुलीम लेक एक चिंबेल लेक आतोयाल लेक आनी दुसरें बातीम लेक सो हेका उदक येता ते प्लॅटोनसान येता ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन जाल्ल्या कारणान ते जायते उदक फ्लो जाता एब्जॉर्ब जायना सो आमी मागता आमी सांगताले गव्हर्मेंटाक हो व्हडले प्रोजेक्ट तुमी हाडटा नाका लेटता ते व्हडले कॅचमेंट एरिया आनी इको सेन्सिटीव एरियान हाडनाका तुमकां गार्बेज प्लांट जाय एक और डिसेंट्रलायज करा एकलो मॅक्सी प्लांट हाडनाका सगळे विलेजीन आपले जाय ती करूंक जाता सो तुमी येदो व्हडलो प्लांट हाडटाले कोणाक बेनिफीट एक आतां इतले रियल स्टेट लॉबी मारता ते फाल्यां म्हणटा तुमी इतले प्रोजेक्ट येतले घरां येतात तांकां गार्बेज खंयची सो आमी गव्हर्मेंटान हे प्रोजेक्ट हाडच्या पयलीं चिंतूंक जाय तुमी हे एम्युनिटीज नासतना उदक आजून प्लॅटोन उदक ना पूण बिल्डिंगे परमिशन जाता गार्बेजाची मॅनेजमेंट कांयच ना पूण परमिशन दिता फाल्यां म्हणटले पळय हांकां लागून आमी प्रोजेक्ट हाडटा म्हणून सो एक गोंय चिंतूंक जाय आनी एवरी विलेजीची कॅरींग कॅपेसिटी पळोवपाक जाय आतां एक टायम येयलो ना लोकांनी उठचे पडटले नाल्यार आमकां उदकाक लागून आमकां गार्बेजी लागून त्रास भोगचे पडटले जे आतां बॉम्बेन जाता जे उदकाक लागून टँकर येता एक वराक येता अर्दे वराक टँकर येतात तशें गोंयान येवपाची पायी जालां ऑलरेडी ओल्ड पासून खंयची जायत्या वाठारांनी उदक येयना आतां काल पयर 1-2 दीस उदक नासलें सो ते कळना ते कॅपेसिटी कळना ते आतां हो कार्ड येतलो 4 दीस उदक ना तेन्ना लोक भायर सरतले तेन्ना कळटले ऑलरेडी त्रास जावपाक स्टार्ट जाल्ले आतां आमी जानेवारी आनी मे पासून आहा अजून जानेवारीन त्रास स्टार्ट जाल्ले आहा
सो हो आतां पयला एक कमीत कमी 4-5 वर्सां जालीं जानेवारीसान उदकाक प्रॉब्लम जाता जे उदकाक आमी एप्रील मेयान त्रास जाताले ते ऑलरेडी जानेवारी स्टार्ट जाल्ले आहा सो गोंयकारां आनी गोवोरमेंटान चिंतूंक जाय आमच्या ह्या प्रोजेक्ट गांवांनी जे प्रोजेक्ट हाडटा जे कॅरिंग कॅपेसिटी गांवचे परत चड प्रोजेक्ट हाडटा ते बंद जावंक जाय सो मेन थींग हे कदंबा प्लॅटोस इको सेंच्युरी जोनात इतले मेगा प्रोजेक्ट येता आनी आतां एक्स्ट्रा एफआर घेवन जे प्रोजेक्ट वाडयता हायट वाडयता ताका उदक खंय सप्लाय करतले उदक ना ते सगळे बोरवेल मारून उदक आपल्या ग्रावंड लेवल वॉटर लेवल काबार करता सो अशें जायत जाल्यार फाल्यां जितली तोयी आहा आमचे वेटलँड आहा बांयो आहा गांवच्यो सुकतल्यो आनी हो टायम येतलो उदकाक लागून झगडी जातली तर ज्या बांयगेणी प्लांटार म्हाका तरी उगड आसा तर तूं अरविंद कुमार सारण तो NIO सायंटिस्ट आहा आनी तुमी एक स्टडी केलेली रिगार्डींग द स्पॉन्जीस जे पळय ते वयर आहा ते स्पॉन्जीस म्हणून आनी ते वॉटर लेवल वॉटर आहा पळय ते भितर घेता उदक भितर घेता आनी मागीर ते ह्या तळ्यांनी वयता म्हणून तर आतां हिंगा गोवोरमेंट म्हणटा कितें हें तळें आहा पळय तें आनी हो प्रोजेक्ट आहा तो खूब पयस आहा म्हणटा तर तुका दिसता प्लांटाचे बाबतींत तेच सांगलेले जेन्ना तुमी आसले आमच्या जेन्ना फिजिकल आमी व्हेरीफाय केल्ले पावसान पासून तिंगा उदक उरना ते एब्जॉर्ब जाता इतले तांकां आहा ते नॅचरल टॉरीज आहा पूण तिंगा पिट्स आहा तिंगा उदक उरना सेकंडली तिंगा एक वॉटर एक हें आहा एक जागो आहा थिंगासान वॉटर जनरेट जावन कारामोलीम लेका वयता ते आमकां दाखयले तुमी जे कंपाउंड वॉल आहले गार्बेज प्लांटार तिने ओपनिंग केल्लें ते सारकें वॉटर जनरेट जाता सगळे दोंगराचें वॉटर जनरेट जावन आमचे गांधी सर्कल तशें जावन येला फार्म ICRसान ते कारामोलीम लेकाक वयता हें गोवोरमेंटाक खबर नासलें सो पूण तिंगा ओपनिंग आहा सो हांव म्हणटा गोवोरमेंट जेन्ना प्रोजेक्ट हाडटा केन्ना स्टडी जायना हेंची ते प्रोजेक्ट हाडून मागीर स्टडी करता सो गार्बेज प्लांट पासून आहा थिंगा वॉटर जनरेट जाता थिंगा जो कारामोलीम लेकाक जो मेन स्त्रोत आहा उदकाचो तो एक वन ऑफ द स्त्रोत इज फ्रॉम द गार्बेज प्लांट सायड तो कॅचमेंट एरिया सो गोवोरमेंटान हे असले कॅचमेंट एरिया सांबाळची पडटा सो ओल्ड गोवा हेंच जायना आनी एक 1.5 लाख सुमार झोन चेंज जाता तो जावन कारामोलीम लेकाचो इन्फ्लुएन्स झोन सिमिलर जे आतां चिमलान लोक झगडटात जो इन्फ्लुएन्स झोन येता IT पळय आमचो प्रोजेक्ट येता आमचो मॉल येता सिमिलर युनिटी मॉल येता तो थिंगा एक इन्फ्लुएन्स झोन तेणीच कन्वर्ट केला NDZ स्लोप तो सो हांव म्हणटा गोवोरमेंट तुमी जेन्ना वेटलँड नोटिफायड करता इन्फ्लुएन्स झोन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट झोन कित्याक हे झोन इन्फ्लुएन्स झोन ना जाल्यार वेटलँड उरतले कशें सो जे उदकाचे रिक्वायरमेंट आहा इन्फ्लुएन्स झोनांसान वेटलँडाक येता सो बफर झोन आसा ते नो डेव्हलपमेंट जालें पूण इन्फ्लुएन्स झोन तितलोच गरजेचो राखपाक जाल्यार वेटलँडाचे अस्तित्व उरपाचें ना इन्फ्लुएन्स झोन तो फाल्यां काबार जाले हे डेव्हलपमेंटाक ओपन केलो जाल्यार म्हाका दिसता वेटलँड नोटिफायड करूंक कांय यूज ना तो तुमी म्हणटा कितें जे पळय वेटलँड नोटिफाय करता पळय ते फकत आपल्याक म्हणजे एक ऑर्डर नेम सेक वॉटर कोर्टान सांगलें बाबा नोटिफायड जावपाक जाय म्हणून केला एक फकत कागदी पुरती उरलेले आहा पेपर रायटर उरलेले आहा पूण जे खरेंच गोवोरमेंटान ते सिरियस जावन वेटलँड नोटिफायड करून आमचे प्रिजर्वेशन करपाक जाय थंय खंयच जाल्लेच ना CMन फाटीं स्टेटमेंट केल्लो वेटलँड आमी सांबाळपाक जाय उदकाच्यो जो स्त्रोत आमी सांबाळपाक जाय कित्याक आमी पळयलां म्हादय डायवर्ट जाले कितले इश्यूज जातले आहा ऑलरेडी डायवर्ट जाले सो आमचे गोंयांत जितली वेटलँड आहा ती सांबाळून आमकां फुडगे पिळगे खातीर उदकाचे प्रोविजन करूंक शकता आमी सो आमी जर आमी नश्ट करूंक लागली म्हाका दिसता उदकाक लागून फुडें आनी आमकां उरलेलें ना सरावंडींग आहा सगळें सारें पाणी तर आमी पळयता ओल्ड गोवा जेन्ना तुमचे ग्रामसभा जाता तेन्ना कदंबा पाठाराचे जे रावता पळय ते लोक येताले तिंगा तांकां उदक ना आनी तांकां टँकरांनी हें करपाचें उदक तर हे अजून पासून चालूच आहा पूण हे ohले पळय ते आहा WRD कित्याक डेव्हलप करना जेन्ना ohले पळय हें मॉलां हाडप आनी प्रशासन सुद्दां मारचे सुवातेर तेणी जाय जाल्यार हय जो तो तयार लेखा जाय तो बरो यूज करूंक येतालो लोकांक उदक ना उदकाचें प्रोविजन करूंक येताले 24 उदक चिमलाकारांक दिवंक येताले सो तेंची आतां शेती आहा ती डेव्हलप करून दिवंक प्रोविजन करूंक येताले शेतां रोवपाक बाबा उदक हें करूंक येताले सो जायते करूंक येताले थंय सांगलां तशें आतां थिंगा दोंगर आहा काजू आहा थिंगा एक प्रोसेसींग प्लांट घालपाचें काजू प्रोसेसींग ते डेव्हलपमेंट जालें एम्प्लॉयमेंट जालें जायते स्कीम आहल्यो जे आमचे तोय नश्ट करनासतना आमचे इन्फ्लुएन्स झोन तोयाचे नश्ट करनासतना जायते करूंक येता पूण गोवोरमेंटाक खंय तरी रियल स्टेट डेव्हलपमेंट जावपाक जाय लॉबी सो ताका लागून सायडीचे प्रॉपर्टी डेव्हलप करूंक जाय म्हणून असले प्रोजेक्ट हाडटा आनी जे म्हणून गांवांनी हाडटा एक्चुअली असले प्रोजेक्ट जाले मॉल्स बी येता ते सिटीन येता गांवांनी येयना कित्याक ताका ट्रान्सपोर्ट जावंक जाय आसता सिटीन आहले जाय ते उरलेले पडना एका सायडीचे जे जागा उरलेले जागे आहा जे आमचे ग्रीन पॅचीस उरलेले आसा कदंबा प्लॅटोन ते काबार करपाक जाय म्हणजे आनी प्रोजेक्ट आहा गव्हर्मेंटाच्या नांवान फाटल्या कांय वर्सां पयलीं आमी आयकलेलें ग्रेट पेनिजी PDA तो तुका दिसता तेंचे अजून प्लॅन आहा म्हणून ताकाच लागून हे बॅकडोर जे प्रोजेक्ट आसा ते बॅकडोर फाल्यां हे प्रोजेक्ट हाडून मेगा प्रोजेक्ट हाडून फाल्यां म्हणटाले सिटीन जाले आतां आमी सिटीन घेता कित्याक आजून पासून ते रेव्हेन्यू गांव म्हणून आसा रेव्हेन्यू गांव म्हणून
सो खंय तरी गांवपण ते काबार करपाक असले प्रोजेक्ट हाडटा सो फाल्यां असले मेगा प्रोजेक्ट येयले फाल्यां सिटीत जातले फाल्यां म्हणटले पळय ती सिटी आतां तुमकडे केटर करूंक जायना आनी गांवचे पंचायती कडेन हँडल करूंक जायना आमी घेता म्हणून सो हेंचे ऑलरेडी दो आहा ही आमचे सरावंडींग वाट आहा जो आमचो बांबोलीम बांबोली जालो, जावं एक कदम प्लेट जालो. सो हेंका एक्सपांड सिटी एक्सपांड करपाक जाय म्हणून असले अनवॉन्टेड गांवचे ते प्रोजेक्ट लागता सो गव्हर्मेंटांचे आतां लोकांचे पाशेस टेस्ट करपाचें ना लोक आतां सारके पोट तितकीन भायर सरलेले आहा कित्याक लोकांनी जायते पळयलां तुमी एम्प्लॉयमेंट नांवान लोकांक फटयला आमी आतां पेडणेचेर पळयलां मोपा एअरपोर्टाक लागून लोकांनी इतलो एजिटेट केले बाबा डेव्हलपमेंट जातलो वाठार जातलो डेव्हलप जातलो म्हणून पळयलां लोक आतां पेडणेकार लोक रस्ता एअरपोर्ट दिवन तेजे कितले जोरी आहले काबार जाले एअरपोर्टाक लागून आतां जेन्ना केन्ना फ्लडींग जायना तेंका फ्लडींग जाता सो एक गांव बुडटा न्ही एक एक फावटी पावस इतलो पावस येयलो गांव बुडटा न्ही वाडे बुडटा सो आनी सेकेंडली टॅक्सीवाल्यांक पळयलां आतां तेका तेणें एम्प्लॉयमेंट दिता पळय जाल्यार आतां प्रायवेट येवन तेका टॅक्सी भितर एंट्री करपाक फीज लायलेले आहा सो गांव आमचे जमनी आमच्यो जागे आमचे डेव्हलपमेंट नाका ते प्रायवेटाक दिता लास्टाक आमकांच एम्प्लॉयमेंट ना सो आमकां असले प्रोजेक्ट कित्याक जाय आमचे जागे आमी राखतले आमकां जाय तशें आमी डेव्हलपमेंट करतले आमकां जाय तें करतले गव्हर्मेंटान आमची चिंता करपाची गरज ना जेन्ना गव्हर्मेंट चड चिंता तेन्ना चड गोंयकार कोणाक पडटा म्हणजे गव्हर्मेंट गाजर दाखयता पयलो गाजर दाखोव आनी मागीर पेडणे एक्सपिरियन्स केला इतले टायमार पेडणे बॅकग्रावंड हे म्हणजे बॅकवर्ड उरतालो मोबायल पडयलो डेव्हलप जातले आतां पयला कॉलेज डेव्हलपमेंट जाता पेडणेचे दोंगर काबार जाता आयज पेडणेकार पासून रस्त्यार येयले हॉस्पिटल बांदलेले आजून पासून इनॉग्रेट जावना आयुष हॉस्पिटल आहा येदोडले एअरपोर्टा सायडीक कितले लोकांक कामां मेवली थिंगा सेंट्रलाचो प्रोजेक्ट येदोडलो कितले लोकांक कामां मेवली ते पयलीं सांगचे आनी मागीर असले प्रोजेक्ट गोंयान हाडचे पयलीं तेका जे प्रोजेक्ट ऑलरेडी गव्हर्मेंटान हाडलेले आहा थिंगा गोंयकारांक स्थानिकांक कामां दिया आनी मागीर तें दाखयलें बाबा वयले कितें आमी कामां दिल्ले गोंयकारांक मागीर हे प्रोजेक्ट हाडचे विशय वायट एलिफंट करचे न्हू आतां रोवन कोटे म्हणटा लोकांक आतां गोंयच्या लोकांची उदरगत जातली आमचे आमी पयला आतां जितले टुरिजमाचे प्रोजेक्ट आसले जो आमचे मिरामार टुरिजम रेजिडेन्सी आहली मिरामार रेजिडेन्सी जावं आनी खंयची कालामूर रेजिडेन्सी हे सगळे 150 वर्सां लिजा कित्याक दिता हे लिजा कित्याक जे गव्हर्मेंट जागे लिजा कित्याक दिता तुमी गव्हर्मेंटाक चलोवंक जायना गोंयकाराक चलोवंक दिवचे आहले आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा ताका चलोवंक दिया आहले तुमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ताका चलोवंक दिया आहले हे प्रायवेट प्लेयरांक दिता सो फाल्यां हो युनिटी मॉल बसून प्रायवेट प्लेयराक दितले फकत आतां प्रायवेट प्लेयराचें नांव येतलें म्हण लोक बोब मागतलो म्हणून एक गव्हर्मेंटाच्या नांवार प्रोजेक्ट दिता फाल्यां प्रायवेट प्लेयरांक दिवपाची तयारी आमची म्हणजे कितें हिडियस प्लॅन आहा हिडियस प्लॅन आहा आमी जायते पयला गव्हर्मेंटान प्रोजेक्ट रेडी करून प्रायवेट प्लेयरांक दिल्ले आहा सो हितून आमी दिसता गोंयकारांक लागून हे कांयच करना फकत जे आमचे हिडन एजंटा प्रायवेट आनी जे दिल्लीकार जावं भायले जे प्रायवेट प्लेयर्स आहा रियल स्टेट तांकां दिवपाची कारण आसतना गोंयकाराच्या मोगान कांयच करना तर आतां तुका दिसता इतले ते दीस जाले 19 दीस जाले आनी आतां आख्खी रातभर हिंगासर बसतले म्हणटा तर मेवतले तांकां कितें तरी सक्सेस मेवतालो झगडल्या शिवाय कांय मेवना तें सांगलें ओपिनियन पोल पासून लोकांक झगडून मेवले गोंय राखले आमचे नाजाल्यार आमचे धाकटो डिस्ट्रिक्ट जातलो आसलो महाराष्ट्राचो सो त्या टायमार आमचे पूर्वज झगडले म्हणून आमचे गोंय एक सेपरेट आयडेंटिटी मेवली गोंयकारपण म्हणून आमी सांगूंक शकले गोंयभर आपले जगभर आपले वर्ल्ड वखदा गोंयकार म्हणून आमकां सो तें उरलें कित्याक जेन्ना ओपिनियन पोलाक आमचे गोंयकार झगडले सो फाल्यां जर गांव राखतले जाल्यार गोंयकारांक झगडचेच पडटलें झगडल्या शिवाय कांय मेवना तर हो एज्युटेशन तुमी कहो पळयता जेन्ना पळय एक स्टेप डिफरंट स्टेप पयले आमी हो एज्युटेशन आमी दुसरे कडेन पळोवंक ना वचोन MLA मेळप मागीर ZPक मेळप मागीर सरपंचाक मेळप मागीर आतां हिंगा येवन धरण्यांत येवप म्हणजे आमी डिफरंट लेवलाचे लोकांचे आमी म्हणटा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जनप्रतिनिधी हांकां लोक इलेक्ट करून हाडटा आमचे प्रश्न सोडोवपाक सो तेन्ना जो फेल जाता तेन्ना आमचे ते जेन्ना आमच्या घरांनी येता वोट मारपाक आमचे जे कामां करतली सो लोकांक अधिकार आहा तांकां विचारूंक वचोंक लोकांनी विचारूंक रायट हा बाबा तुमी आमी इलेक्ट करून हाडलेले तुमकडे प्रश्न आमचे कित्याक सुटना सो लोकांनी सारकें केलां तेंच्या घरांनी वचून तांकां प्रश्न विचारला बाबा तुमकां इलेक्ट करून हाडून कितें फायदो तुमकडे जर प्रश्न सुटोवंक जायना तुमी घरा बसपाचें आनी दुसऱ्याक चान्स दिवपाचो तर ओल्ड गोवा आमी पयलें तुमचें एज्युकेशन जें आहलेलें पळय हंगर स्ट्रायक सिमिलर आनी ते 200 दीस मायजूच गेले 200 दीस मायज वचोन पासून कितें जालें ते तुमकां तो सक्सेस मेळोवपा जालो तो मेळोंक ना पूण मागीर लास्टाक लिगली वयचें पडलें थिंगा प्रॉब्लम जाल्लें जेन्ना लायसनां ऑलरेडी इशूड केल्ली कोणाक खबर नासली थिंगा एटलिस्ट पयलींच कळलें हो प्रेसिडेंट थिंगा कितें लायसनां घेवन धरून प्रोजेक्ट स्टार्ट केला 5 वर्सांनी म्हणजे तिका डिसएडवांटेज आहली तेन्ना उपरांत लोक जायते जागृत जाला आतां आपल्या गांवांनी कितें आतां लोक ते चवकशी घेता RTI मारून बाबा कितली लायसनां दिला ती चवकशी करता पयलीं कोणाक खबर नासलें ओल्ड गोवा आमी जायते पयलो आहले प्रकरणां पळयलां जे गोस्ट हावजीस
घरा नासतना थिंगा लायसना तेंचे हाली कसले टॅक्स भरताले सो असले प्रकरण लोक म्हाका दिसता आख्खे गोंयभरचे लोक जागृत जावन आपल्या आपल्या गांवांनी असले जे घडटा ते नदर दवर आहा तेका लागून असले आतां असले प्रोजेक्ट स्टॉप जाता पयलीं लोक जागृत जाला तर तुमी म्हणटा की हिंगा एडवांटेज आहा हय कित्याक हेणी पयलेच पयले स्टॉप दाखोवन- केले थिंगा पंचायतीन ऑलरेडी लायसनां इशू केल्ली इशू रिन्यू आसून जाल्ली न्ही सो तेका लागून ते कोर्टाक वयचें पडलें हांव खंय तरी दिसता कोर्टान पासून आमकां न्याय मेळटलो आनी आमचो जो इतलो आमी इतलो प्रोटेस्ट केलो ओडवा पासून लागून इतले तो आमकां खंय तरी सक्सेसफूल जातलो कसो दिसता जितले पासून आमी केला इतले ओडवा तितले प्रोजेक्ट तितले तरी आमी सक्सेसफूल जाल्ले आहा तितले इशूनी घेतला तितले जो जावं हेलिपॅड रायड जावं PDA जावं गार्बेज प्लांटाचे पासून खंय तरी बंद उरलेले आहा मागीर गोस्ट हावजीस सो जायते इशूज घेतला तितले आमी बंद करूंक आमकां यश मेळलेलें आहा सो आमकां दिसता पॉझिटिव्ह रावता आमी आमकां सक्सेसफूल रिजल्ट मेळटलो म्हणून कोर्टान तर बरें देव बरें करून ग्लॅन काब्राल तर ग्लॅन काब्रालान पळय सांगलें कित्याक तर ग्लॅन काब्राल तेका सारकी तर आतां लोकांनी हिंगा एडिशनल कापती घालेले आहा आनी सद्याक तरी तेंची तयारी आहा तेणी आता हिंगा दिशाणे तरी आपले जे घालेले आहा सद्याक टायम 10 जावन गेलेलो आहा 10:06 जालेली आहा आणि लोकांनी तरी तयारी केलेली आहा आख्खी रात हांगासर धरणे धरपाची तर आतां फकत वाट पळयता एसेंब्ली काबार जावन CM जेन्ना हांगासर पासार जातालो तो तांकां मेळोंक येतलो वो ना ही वाट तरी लोक पळयता ट्रायबल लोक आसा Aceita?
रस्त्यावर आम्ही उदक घालून अलाउड ना एकूच पोलिसांनी सांगा उदक घालत ना म्हणून
संदेश तुमी येयले हांगासर प्रोटेस्टाक आनी फाटल्या दिसांनी तुमी वयर कदंबा रोडाचेर जेन्ना तेंचे हांगर स्ट्रायक जाले तेन्नाय तुमी येयलेले हातूर कितें सांगपाचें आहा तुका कितें मेसेज दिवपाचें? आयज गेले 18 दीस आयज आमचे एसटी भाव आयज प्रोटेस्टाक आयज हंगर स्ट्रायकाक बसलेले आसले. आयज ह्या सरपंचाक आयज खरेंच सरपंचाक आयज जी निशेध करपाचो टायम येयल्लो आसा. कित्या खातीर आयज हे सरपंचान ही सगळी कारस्थान करून दवरली आसा. कित्याक आयज हे गांवकारांक सगळे तरी सांगून तरी फुडल्या मार्गाक काम स्टार्ट केल्ले. हे सरपंचान सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन फुडलो मार्गाक हात घातलेलो जाल्यार आयज ही परिस्थिती पळोवपाची दिसची नासली. हे म्हाज्या नदरेक दिसता. आनी गेले 18 दीस जाले एसटी आयज कम्युनिटीचे लोक आमी राजकारण सगळे सायडीक दवरपाचे. जे एसटी लोक आसा आयज जे इतले दुखता ते आयज आमचे एसटी लिडर खंय गेले हे म्हाजो मुद्दो. आमकां फक्त कितें फक्त यूज एंड थ्रो करपाक सोदता काय कितें? आयज एसटी भाव खंय गेले? आयज एसटी लिडर खंय गेले? हे म्हाका मेन म्हणल्यार मुद्दो आसलो. आमकां फक्त एसटी खंय काम आयज आवाज कोणाचो ना. कित्याक आयज एसटी लोक खंय गेल्ले आसा? लिडर खंय गेले? आमकां आयज मनाक दुखता. फक्त हे पार्टी लेवलाचेर आमी आयज इतले तांकां मन लावन काम करता. फक्त आमकां फक्त एसटी लोकांक फक्त इलेक्शना पुरतो यूज करता काय कितें? आयज तुमी एसटी लिडर सगळे हांगासर प्रेजेंट आसूंक जाय आसले. हे म्हाज्या नदरेक दिसता. म्हण आमी हांगासर राजकारण सगळें सोडून सायडीक करून आयज आमी हे एसटी भावांक हांगासर सपोर्ट करपाक येता. कित्याक येता? हे जे एसटी समाजाचे कश्टी समाजान तेंच्यांनी जी जमनी जाणट्यांनी राखून दवरलेली आसली ते आयज हे प्रोटेक्ट दवरता. मात आयज आमी हांकां एसटी लिडर आसा पळय फक्त भासां दिता भरपूर. आमकां अशें करतले तशें करतले अशें करतले कांय ना. ही सगळी फोटी दिसता आतां गजाल्यो. हे नदरेक म्हाज्या जरी दिसता की सगळी ह्यो फोट्यो. हे एसटी लोकांचो आयज इतलो आंदोलन जाता नाल्यार आयज एकटो लिडर कित्याक खंय ना? खंय गेलो? एसटी लिडर खंय गेले हे म्हाका एक सांगपाक जाय. आयज आमचे 4 एसटी भाव लिडर आसा. 3 जाण 4 जाण आसा. एकट्यांचो आवाज बंद जालो. सगळ्यांचे आवाज बंद केले. फक्त इलेक्शना पुरते एसटी लोक जाय तेजे पुरते लोक नाका तुमकां. आतां इलेक्शन येतले तेन्ना तुमकां एसटीचे लोक जाय पडटले. वोट बँक कार्डां वाटपाक हे करपाक तेन्ना तुमकां एसटी लोक जाय पडटले. आतां थोडे अशें म्हणटा एक माकोड सांगता की हांगासर जॉब मेळटले ते मेळटले. अरे हांगासर डबल ट्री आसा. डबल ट्रीन आयज कितले लोक आसा आमचे गोंयकार हे सगळे चायनाचे लोक बोललेले आसा. हे सगळे चायनीज लोक बोललेले आसा. तुम्ही सकाळी सांजचे समज तर पळयत नॉर्थ इस्टाचे लोक बोललेले जे सकाळी पळयत न्हू तर 2-4 बसी येता. आनी हे आमकां तो एक वयलो घाटा वयलो सांगता आमकां जॉब मेळटले काय ना. फक्त कपडे धुवपाक आनी हे करपाक स्विमींग पूल आनी घुमूत करपाक आमकां जॉब आसतले. आयज म्हाका इमोशनल राग आसा जे आयज एसटी लिडर खंय गेल्ले आसा. खंय गेले? खंय न्हिदले? तर संदेश आमी सरकाराक जो ब्लेम करता तो इक्वली एसटी लिडरांकूय ब्लेम करपाचो गरज आसा. जे पळय हेंच्या फाटल्यान उलयता फक्त एसटी लिडर आमकां सगळे स्टेजीर आनी हेजेर सांगता आमी अशें करतले तशें करया अशें हे करया. काय ना. हे आयज दाखोवन दिता एसटी लिडर ना म्हणून आमकां कोण सपोर्टाक ना. हांव कितें म्हणटा तुमी आयज प्रेजेंट आसूंक जाय आसलें हांगासर.
हांव कितें म्हणटा तुमचो सीएमान सांगलें तुमचो दबाव येता तुमकां तें नाकातलें तुमी एक समाजा खातीर काम करपाक जातलें हें म्हाजें तरी मत आसा आमी आतां समाजा खातीर कित्याक येता आमचो राजकारण हांव आतां पार्टेचो हे बीजेपीचेर आसा पूण तरी आमी एक समाजा खातीर काम करता फक्त तुमी आमकां पिवन खाता जशें म्हणजे आमचे कपडे सुकयता तशें आमकां सुकोवन उडोवपाक चिंतला काय कितें आमकां तर ह्या फुडें दिसता तुका येतले एस टी लिडर कोण आहा टायम येतकीच आतां सगळें दाखोवचें पडटलें हांकां समाज कितें तो आनी एस टी कितें लोक ते फक्त यूज एंड थ्रो करपाचें जायना आयज 18 दीस जाले आयज एस टी समाज लोक आयज दुखावता आयज हें कितें हें पळोवपाक बरें दिसता आयज बॅड मेसेज वता गोंयभर आयज इतली फर्स्ट टायम हिस्ट्री जाल्या ही हांगासर केन्नाच जावना एक पर्यटकाच्या टायमार तरी केन्नाच जालें ना मनोहर भाईच्या टायमार अजून अशें केन्नाच आंदोलन जावना ते फर्स्ट टायम एक चिंबोलकारान आयज हिस्ट्री दाखयल्लें आसा आनी ते म्हणून वुमन्स पावर आयज बायलांक तांकां सेल्यूट म्हणटा तेंच्यांनी आयज इतलो लोक प्रोटेक्ट केलो खरें तांकां वालोर म्हणटा आयज तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लो आसा वुमन्स पावर कितें तो आयज दादल्या पेक्षा वुमन्साच बायलांनी हांगासर आंदोलनात सहभाग घेतलेलो आसा मात हांगासर कांय ना हे सगळी तोंडान बाता फक्त मिडियाचें सांगप आमी तुमकां एस टी कशें करतले तशें करतले कांय ना आतां तरी दिसून येयलें आयज ह्या सरपंचान समज तर लोकांक घेवन कॉन्फिडन्सान एक घेतलेले नाल्यार आयज ही परिस्थिती येवची नासली हे म्हाज्या नदरेक दिसता तो तुम्ही म्हणटा कितें सरपंचान लोकांच्या फाटल्यान रावपाक गरज आसलेली आयज तो रावपाची गरज आसा मिडियार तेणी सांगलेले की सरपंचान आपूण प्रेझेंट आसतलो म्हणून आयज कित्याक जालें ना प्रेझेंट आयज तूं प्रेझेंट आसलो प्रेझेंट आसलो जाल्यार ही परिस्थिती येवची नासली हे वायट दिसता पळोवपाक हे कितें जाता तुम्ही संदेश म्हणले तुम्ही बीजेपीचे मेंबर म्हणून तरी आसतना तुम्ही समाजाक लागून हांगासर येयल्ले आसा आणि तेच भाशेन जो पळय सरपंच आहा तोय बीजेपीचो मेंबर पूण तो एस टीचो कम्युनिटीचो मेंबर आहा एक्झॅक्टली एस टीचो लिडर तो आता त्यांनी आयज हांगासर एस टीचा वांगडा फुडलो मार्गाक समज ताका बऱ्या वायटाक तर लोक जाय नाल्यार तेणी आयज प्रेझेंट आसूंक जातलो त्यांनी स्वता मिडियार त्यांनी असेंब्ली सांगलेले आपूण लोकां वांगडा आसा म्हणून आयज लोकां वांगडा खंय आसा तो घरा कडेन न्हिदला काय कितें तर थंय न्हिदच्या पेक्षा न्हू तो आयज हांगासर प्रेझेंट आसूंक जातलो हें म्हाज्या नदरेक तरी दिसता आनी चड अगो तूं उलयना एक आमचो रिक्वेस्ट करता आमचे सगळे MLA आमदार एस टी भावांक एस टी लिडर आसा तांकां प्लीज हेंचेर कितें तरी तोडगो करा आनी कितें तरी एक आवाज उठया तुमचो आनी तुमचो कितें तरी एक सहभाग दाखया हे एस टी भावांक तेन्नाच तुमी फुडें वतले नाल्यार फक्त आमकां दाखोवन बेश्टे दोळे पुसू नाका आमचे नाल्यार आमकां तुमकां टायम नाका की आमकां तुमचे दोळे पुसपाक देव बरो करूं तुम्ही आयकलें आतांच संदेश माशेलकर जो ओल्ड गोवाचो रहिवासी आहा तेणें सांगलें की जे एस टी समाजाचे लिडर आहा ते तांकां फकत इलेक्शनाच्या पुरते यूज करता म्हणून आनी तो तेणें सांगलें आपूण बीजेपीचे मेंबर आसून पासून ह्या एस टी समाजाक सपोर्ट करपाक येयला आपल्या समाजाक सपोर्ट करपाक येयला म्हण तेच भाशेन जे एस टी लिडर आहा तेणी सगळें पॉलिटिक्स विसरोन समाजाक सपोर्ट करपाची गरज आहा अशें तरी तेणें म्हणलां आतां आमी परतून मुवमेंट पळयता पुलिशेचो जे रायट पुलीस आहा ते हांगासर तर दिसता CMची जी CM हे सायडान वचपाचो आहा अशें तरी दिसून येता तर हे सगळे रायट पुलीस आहा तांकां ते सायडान तेणी हाडलेले आहा एके सायडीन दवरलेले आहा कित्याक ते सायडान चड करून ती CMची गाडी वचपाची आहा आनी लोक सद्याक तरी एग्रेसीव जावंक शकता म्हणून घडये हे तेणी आतां आहा
रायट पुलिसांची ती तेणी लायलेली आहा. तर रायट पुलीस पळोवंक शकता तुमी आख्खे ह्या रस्त्याक तेणी प्रोटेक्शन दवरलेलें आहा रायट पुलिसाचें. तर म्हाका दिसता हे सायडल्यान आतां CMची गाडी पासार जावपाची आहा कित्याक एसेंब्ली सोंपल्या तशें तरी दिसता आनी लोक रावलेले CMची गाडी केन्ना येतली ना पळय येवपाक ना. तुमच्या भुरग्यांक जॉब मेळटले पण तुमी ती पळय मागीर 2-3 वर्सांनी तुमगे भुरगे आसताय कोणागे भुरगे आसताय ते पण तेंकां इंग्लीश उलोवपा पडटा हिंदी उलोवपा पडटा कितें उलोवपा पडटा तुमकां पळय सर्वे काडले हिंगा 80% गोंयकार आसूं जाय बट ते चोयनाय ते चोयताय तेंगे कमिशनाचे भुरग्यां हाडल्यान ते कोडे तेंकां कमिशन मेळटा आसतलें तेवूय चोयताय ते कोडे तेंगे कसले स्पॉन्सर बीन दिताय आसतले म्हयन्या तेकाय लागून तेंकां कोण गेलो ना कित्याक आज तुम पळयलां न्हू एम्प्लॉयमेंट देखून दिले आज आमच्या भुरग्यांक 10,000 12,000 15,000 20,000 सॅलरी दिली जाल्यार ती खूंय आसा आमच्या भुरग्यांक पावना ती सॅलरी आतां 20,000 एक 4 जाणांची फॅमिली आसल्यार ती एक म्हयन्याक काबार जाल्यार तो सेवींग केदो करतलो तो नोकरी केदो जातलो तो आपल्यागे घर केदो मारतलो हेचो हे चिंतूपाक जाय एवरेज काडूं जाय पूण हे गव्हर्मेंट आमकां सॅलरी दोन एक बारीकशी सॅलरी दोन आज हे गोंयकार सगळे आपल्यागे लुगार विकूं पावले कित्याक तेको सेवींग ना म्हूण आज ते गव्हर्मेंटान आड उडयले आमकां गोंयकारांक मागता सगळ्यांनाय आतां तुमी मातशें वर घेवचो कित्याक आमी सगळ्यांनी आतां ईच एंड एवरी ग्राम सभाक एटेंड जावन आमी एक रेजोल्युशन घेवपा जाय आमकां आमच्या गांवांत मेगा प्रोजेक्ट्स नाकाय कमर्शियल प्रोजेक्ट्स नाकाय कोणाक घर बांदूंक जाय तांकां दिवया आनी हे कित्याक लागून सांगता जे मेरेन आज आमकां गोंयकारांक 24 hours वॉटर सप्लाय पावना ते मेरेन हे बंद आसपाक जाय मेगा प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट जे मेरेन आमकां पावर सप्लाय 24 hours मेळना ते मेरेन हे मेगा प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट बंद आसपाक जाय जे मेरेन हो गार्बेज इश्यू सॉल्व जायना ते मेरेन हे मेगा प्रोजेक्ट आनी कमर्शियल प्रोजेक्ट बंद आसपाक जाय जे मेरेन हे सुएजीचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जे सुएज आज लोकां थिंगा सेप्टीक टँक मारपाक लुगार नाय आज रस्ते फोडाय ते रस्ते फोडून लोकांक त्रास कोताय सो हे जावपासून हे मेगा प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट हाडपाचे बंद करूंक जाय ओके लोकां थंय मागता मातशें हात जोडून मागता हे आमचे कोसळून बसलेले गोंय हे आमच्या भुरग्यांक हे आमच्या फ्युचर जनरेशनाक आमी पळयतात ते भाशेन गोंय मागता सगळ्या जाय तुमच्या गिन्यानान तुमी हे कितें म्हणटा ते निशेध मारतो आनी चिखलकारांकूय सांगता फाल्यां तरी येवपाक पडले जाल्यार आनी सगळे चिखलकारान येवपाक जाय हो चिखलकार लोक पावना आयज तेमकां घडटा फाल्यां तुमकां घडटले आनी तेका लागून मागता मातशें भायर सराय हे ऑल गोवा देखून प्रोटेस्ट जाल्यार जाता आनी सगळ्या मागता मातशें तुमचो वेळ आमकां दिवचो देव बरें
But there is another way to saying that he can go on the other side. Coming to me, he is going to pass by. So they are afraid that they will stop. आता आमकां दिसता आतां साधारण सवाय जावन लागली हांगा राज्य आनी आज पुलीस तो प्रत्येक सिटीनी जर लायलो जाल्यार गोंयांत जे क्रायम्स जाता जावं दाखोवटी जाता पळय त्यो बंद जातल्यो हे खंय तरी प्रत्येक सिटीनी रावपाची गरज आसा सो सरकारान हेजेर विचार करचो इतलेंच आमी सांगूंक सोदता आणि अनेक काही वर्सां जाली परवरी जेन्ना गोवा पुलीस आणि नायजेरियान भितर घेर पेटले आणि नायजेरियान पुलिसां मारले तेन्ना गोंयकार पावलेले तेमकां हो सरकार पावना तेमकां नीज गोंयकार मुखार सोडले आनी पुलिसां साल्वार केल्ले विचार रोहन गांवटे तूं जाणा ऑफर आहा तुका आनी आयज तूं ह्या गोंयकारान हितू पुलीस धाडा हा टॅक्स पेयर कोण रे तूं सांगता रोहन गांवटे तूं कितें कोत्तें चिंतून पळय तूं म्हणटा होको तिनूय तिंब्याल्यो वाडे सपोर्ट हे कोताय म्हूण प्रोटेस्ट कोताय म्हूण तूं येयल्लो ती सर्वे काडली विचारलें थिंगा त्या लोकां कडेन तूं सांगता कितें कोत्ता तें चिंतून कोराय ना जाल्यार तुगे घरा गो व्हर आनी कोर तो युनिटी मॉल तुगे घरा गो कोर तुका तोरी हिंगेन लोकांक अप्रोच मांडू कोणय जाल्यार तुका हो प्रोजेक्ट मुखार व्हरून फायदो ना हा तूं सांग तूं असेंब्ली सांगना रे तो मुखार वयतो तो वयतलो म्हणून ही केसो दादागीर तूं गोडे अशें कोण मरे विश्वजीत राणे रोळलो हा मेलावली इचार ते कोडे आनी हे तुकाय गोडो उगोत लागपाना हा सो हेवूय मातशें खबर काड जेन्ना नायजेरियाना पुलिसां मारले ताजो कोण पावलो तो तूं पावलो नीज गोंयकार पावलो ते आनी आयज तूं नीज गोंयकाराक लागून हे दाखय रे बाबा हे सगळे हाडले दाखय मातशें हा हे सगळे केले ते कोणा पासत केला हे गोंयकाराक मारूंक केला सगळे रेडी जावन आहाय लाठी चार्ज करपाक हे कोणा पासत हे आमी टॅक्स पेयर हे रिवॉर्ड सीएमाकूय सांगता तूं होम मिनिस्टर सो जाता तितले बेगीन तुझें डिसिजन दी अजून सुद्दां ते लोक रावता आनी ते हिंगा न्हिदपाक देखून रेडी आहाय ओके देव बरें करूं डेगलीन आता एक बरें उल्लेख केलो जो परवरी इन्सिडेंट जालेलो नायजेरियन आनी तिंगा व्हडलो हल्लो केलेलो परवरी आनी तेणें म्हणलें कितें तेन्ना पुलिसांक लोक पावले म्हणून पूण आयज आतां हे लोकांक हें करपाक कंट्रोलान दवरपाक हे पुलीस हाडल्या पळय म्हणजे लोकांक कंट्रोलान दवरपाक जाता पूण जेन्ना अशे इन्सिडेंट जाता नायजेरियनाचे सारके परवरी जालेले पळय तेन्ना तांकां लोकांची गरज पडटा तर तेणें तो प्रश्न विचारला की हे तुमी लोकांचेर अत्याचार करपाक पुलीस हाडले काय वो तर हो एकदम सारको प्रश्न आहा तेजो डेगलीचो तर तेणें खास करून सांगला जाल्यार परवरीचो MLA जो ट्युरिजम मिनिस्टर आहा ताका हो प्रश्न आहा आनी तेणें सांगला जाल्यार इन्सिडेंट मातशें तें तेणें रिकॉल करचें म्हणून हॅलो हॅलो हां प्रोटेस्टा का गो लायव प्रोटेस्ट चालू आहा लायव पेड़ा है ये ले ला ताकत बट इट्स गुड काउंटिंग
पयला तर लोक अजूनपासून हांगा आहा आणि तेंची एक्चुली ते सजमता की CM तांकां जेन्ना हे सायडल्यान पास जाता तेन्ना तांकां मेळोंक येतलो मातर आमी दोळ्यान तेल घालून रावलेले आहा पळोवपाक की CM जेन्ना हे सायडल्यान पास जातलो तो ते लोकांक मेवतलो काय म्हणून कित्याक आमी म्हणटा जो गव्हर्मेंट आहा तो लोकांचो ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल तर हें आयज कोडोन येतलें फॉरेन गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल आनी जरी तो CMाक इतलें पडलेलें आहा जाल्यार लोकां सायडीन घाल अशें करार लांब मागीर कितें 33 आहा
अशोक तिळेकर आज तू प्रोटेस्टाक गेल्लो चिंबला प्रोटेस्टाक सो कितें सांगपाचें आतां सांगपाचें काय ना आमी तेंच्या वांगडा आहा इतलीच मॅसेज दिवपाक. पूण तुमी कितें म्हणपाक सोदता की येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जो येता पळय युनिटी मॉलान तेंचो फूल ओपोज आसा बायोडायवर्सिटी डिस्ट्रॉय जातले म्हणटा सो तेजेर तुमचो कितें अभ्यास आहा जर बाकीचे सगळे विशय कुशिकतात त्यांच्या गांवान येता त्या गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार सरकारान घट्ट धरपाचें कारण समजा कित्याक घट्ट करपाक जाय गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार तुमकां नाका आसूंक जाय न्हू आमकां जाय म्हणून गांवच्या लोकांनी तोंड बंद करून उगी रावपाचें कशी डेमोक्रेसी चलना कशी फक्त हुकुमशाही चलना आतां जर ह्या सरकाराक ऑटोक्रेसी चलोवपाची आहा जाल्यार सरळ सरळ सांगा आमी तुमचें आयकचें ना आमकां जाय तशेंच आमी करतले तुमी मुखाट्यान उगी आयकून घेवचें हें सांगू न्ही तांकां. पूण तुमकां कोणाक जाय कशी दिसता सरकाराक जाय काय इंडिविज्युअल कोण इंट्रस्ट आहा कोणालो ज्या तरेन सरकार चलता तांकां प्रकल्प कित्याक जाय तांकां प्रकल्प जाय तेंचे जे थंब रुलान पर्संटेज तांकां लागू जाता पळय त्या कारणाक लागून तांकां प्रकल्प जाय डायरेक्टली सरकारी तिजोरींतल्यान पयशे काडून बॉल्सान घालूंक मेळना तांकां प्रकल्प जाय पडटा ते प्रकल्प हाडले प्रोजेक्ट हाडले काय मागीर तेंचे कमिशन तांकां लागू जाता म्हणून हे सगळे प्रोजेक्ट जाल्यार जर ते नासलेले न्हू जाल्यार हांकां गोंयचे डेव्हलपमेंटाचे अजिबात पडलेले ना ज्या प्रमाणात ही सरकार गोंयचे जमनीचे झोन चेंज करून जे धंदे चलयला आणि DCP मिनिस्टर वर्रान सांगता आपण 750 कोटी रेव्हेन्यू हाडलो पूण कसो हाडलो गोंय विकून नॉट एक्सेप्टेबल. ओके तूं हेंच्या कडेन आयज कंटिन्यू रावतलो ते जशे प्रोटेस्ट कंटिन्यू करता तशे त्या वेळाचेर आमी तेंच्या वांगडा आसा. लोक निघता मरते हा आणि श्याम किती करूंक लागलो रे
सांग रे बरोबर आहे ना बाय ना हो ना त्याला सारखे करा उदक दिया गार्बेज मॅनेजमेंट चेक करा उदक पळय हा ते सांबाळटा तोय पळय सांबाळटा कुठे आहे तेंगा रस्त्याचेर
ते खंय रे विरेश विरेश ना मरे अजय ना तो हां डिसिजन झालं अण्णा रुको ना गिरीश नाच झालं म्हणतो होणारा
म्हाका कितले कितें जालें साहिल साहिल केन्ना ते काल जेल्ले मरे राती काल राती जेल्ले आमी रात ठीक रहा ते तेंगडा बेस्ट ओके पण माझं भाऊ आता घेऊन सकाळी आयल्लो सकयल बसले आहा तरी सुद्दां ताका काकूत तर कळना चीफ मिनिस्टराक हो तो चीफ मिनिस्टर म्हणटालो एश्युरन्स दितालो गोविंद शिरोडकर आनी बाकीचे जे मेंबर मेळपाक गेल्ले की तुमी विड्रॉ करा म्हणून आमी करता म्हणून त्याचो कलर आहा पळय शेड्ड्याचो तो आयज ओपन जालो विड्रॉ करा म्हणून सांगता जाल्यार तुमी कोर्टान कशें गेले हायकोर्टान आनी हायकोर्टान जर तुमी गेले जाल्यार तुमी विड्रॉ करताले म्हणून लोकांच्या वांगडा रावताले म्हणजे ते कसले 5-5 जाण आपूण सेटिंगां करपाक लागून प्रयत्न चालू आशिल्ले
हो क्वेश्चन चीफ मिनिस्टरा कडेन येता. दुसरी गजाल आयज रोहन खंवटेची जी गुंडागिरी चल्लेली आहा पळय सद्या प्रेझेंटली, ही गुंडागिरी चड पर्यंत चलपाची ना. आज जितले तुमी लोकांक त्रासान घालतले, लोकांक त्रास करतले पळय, तितले तुमकां रिप्लाय मेळटलो लोकांचो. ते लोक सकाळीं आयिल्ले अजून पर्यंत आसा आनी तांची कॅपॅसिटी आहा की फुडें आनीक 2 दीस 3 दीस 4 दीस वर रावपाक. पूण ते आन्सर केले परत ते विड्रॉ केले परत ओगी रावपाचें ना हें तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा. तर रामा हो सरकार आहा पळय जेन्ना हें आंदोलन जाता, तीव्र आंदोलन जाता, तेन्नाच ते मागीर फाटीं घेता. कितले पर्यंत तुका सारकें दिसता लोकांक त्रास दिवप आनी मागीर फाटीं घेवप? न्ही, म्हाका एक सांग, सरकार तुमच्या दारी हें तेंच्यांनी सांगिल्लें. आयज लोक तेंच्या दारी वयता मरे. सरकार तुमच्या दारी फक्त इलेक्शना टायमार. आज म्हाका दिसता की लोकांक रस्त्यार हाडपाची एकदा ट्रेंड जाल्लो आसा. जितलो लोकांक रस्त्यार हाडटलो पळय, एक टायम असो येतलो की लोक हेंकां रस्त्यार हाडटले नेपाला सारके. खंय वयता तुमी? Podium. माझं फाटी तू माझा फाटी हांव कितें करूं? हांव कितें अजे माझे फाटी असरा फाटीत रावता. अजे माझे फाटी एक स्टेप फाटी. ए माईक काढ रे. आता आज दिसभर आम्ही हांगासर हे एज्युकेशन जे केलें आनी आमच्यो मागणी कितें आसा हे आमी सरकाराक कळयलें. ही आमची जी सगळी प्रेस मिडिया आसा त्यांच्या मार्फत आणि त्याच बरोबर जे कोण अधिकारी असले त्यांच्या मार्फत. आणि आता आमचे गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगासर येता म्हटलं त्यांनी आमकां मेळपाक. सो आता मेळपाक येता म्हणून सांगला. आता आमच्यो ज्यो कितें मागणी आसा तो कशा प्रकारे फुलफील करतले ते, कारण काल आम्ही उलयल्ले तेंचे कडेन. आज कशो फुलफील करतले ते तांकां येवनी ते आमचे कडेन उलयतले. आनी आमचे कडेन उलयल्या बरोबर सर आसा, सुरेश सर आसा, अजय आसा, संदेश आमी 4-5 जाण मुख्यमंत्र्याकडे उलयतले. आणि त्यानंतर
तुमकां आमी कळयतलो. तो पर्यंत आयल्या नंतर हांगा कसल्याच तरेचो आवाज जावपाक जायना, गडबड जावपाक जायना. तेची आमी कितें घेवपाक जाय, मातशी दक्षता घेवपाक जाय. ते आमी कळ सुचलेली आसा, मातशी कळ सुचुया, ते भायर सरता ते सीएम येता येता कोणी म्हटलें. टिंगल बरें करप ना, स्लोगन मारप ना, इन्सल्ट करप ना. सीएम येता तो कितें आमकां सांगतलो टिंगल करप ना, ते सांगतलो स्लोगन मारप ना, इन्सल्ट करप ना. मागीर आमचो डिसिजन आमकां कितें करपाचो त्या म्हणटा ते सांगतलो आमी तुमकां सांगतले. मागीर आमचो डिसिजन आमकां कितें करपाचें त्या म्हणटा तुमी दुसऱ्याक नाका, मागीर भायले लोक प्रोवोक करनाका की सीएम येता आनी कितें आले डिसिजन सांगोनी इन्वॉल्व करनाका. मागीर आमी तुमकां प्रोवोक करनाका. सीएम येता तेणी कितें आले डिसिजन सांगोनी तो डिसिजन आमी तुमकां सांगतले. मागीर आमी डिसायड करुया की फुडें वचपाचें फाटी घेवपाचें तें आमी डिसिजन घेवया. मात सद्या तरी शांतपणान इतले टायम आमी रावला 19वा दीस 19वा दीस सो शांततेन रावला. बसा सगळे बसून राहा. आणि चेअरमॅन आवाज करू नका. भावना मी प्रश्न मागू नका. वाचू नका. भावना मी प्रश्न मागू नका. ओके रावा हय ना तुम्ही रावतले रे तेंका म्हणटा आमी बसया आमी करून मीडिया मातशी एक बरी कॉर्नर घ्या, मैदान मेळटा मैदान घ्या. Duty to be with the people. Definitely, whatever call is taken in the interest of the state by the chief minister has decided that they will come discuss with it. So what call they take, I believe that the people in आता थोड्या वेळ पयलीं सीएमा कडेन उलोवप जालें. आमी तेंच सांगताले की सकाळच्यान तुमी पयलां आसतलें सकाळच्यान ते हांगा आसा. सो काकूट मातशी तरी दिसपाक जाय. हांवें ही मॅसेज तांकां पावयल्ली आसा. सो तेंच्यांनी आतां सांगलेलें आसा की येता तांकां मेळटा म्हणून. वॉट एवर तेंचो डिमांड कितें आसा चिमलकारांचो तो डिमांड तेंचे कडेन उलयतले आनी तांकां समज मान्य जाता नाल्यार ते कितें आसा तो तेंचो फुडें एक पावयतली मॅसेज. सो वॉट एवर कितें आसा तो आतां कित्याक आतां समज आतां रात इतली लेट जाल्ली आसा आनी रातभर समज लोक उरले जाल्यार तुमी पळयात की आख्खी रात आसा फाल्यांचो दीस आसा कितें जाय तें ना आनी कोण खंय कितें करीत तेंय नेमना. आतां कितें आसा थोडे जाण खंयच्यान येता कितें येता तेंय कळना मुद्दमूय कोण धाडी येता आनी कितें करीत तेजी हें आसा तकडाय आसा. सो आमी मागला लोकां कडेन की सगळ्यांनी ओगी रावचें शांततायेन रावचें. कितें आसा तें मोगान आनी बरे भशेन सॉल्व जावंक जाय. आनी आमकां जो युनिटी मॉल ह्या लोकेशन चिंडेल गांवांत चिंडेलाचो जो पठार आसा त्या पठाराचेर नाका हें क्लियर कट सगळ्यांनी डिमांड जो घातलेलो. ऑलरेडी सीएमा कडेन कांय मिटिंगान तांच्यांनी आपले डिमांड सांगले आनी सो आयज आनी वेगळें डिस्कशन अशें कितें He has decided, let them decide the future course of action. They are only as mediators. Let them decide directly. Magadista, demand of theirs is clear that they wanted to be scrapped. So he's coming. लोकांचो पळय लोकांचो क्लियर नेटवर्क आनी डिमांड आसा तो हो जो प्रोजेक्ट आसा युनिटी मॉल तो स्क्रॅप जाल्लो. हांगा लोक आयज दीस रात काडटा. आतां रात जाली रातचेय काडटा. उपाशी पोटार आसा बरें दिसना. आमी आतां हांगा येयल्ले आसा उदोग येयल्ले परत आमी थंय वचून मॅसेज पास केल्ली की बाबा तुमी आयकया तेंचे. आमी वचून व्हेलान बसले तेन्नाय तांकां सांगलें की बाबा लोकांचे आयकया म्हणून. आनी आतां बसून रातचे बसून ते रावले आनी ते लोक फाल्यां अशें हितून आसा की रातभर बसून रावपाक रेडी आसा. आयज रातचे रावले फाल्यांचे दीस रावले. सो तें कितें आसा ते डिसिजन ते घेतले पण मॅसेज कितें सीएमाक सांगपाक जाय कितें पावोवपाक जाय ती तांकां पावना. ओके कितल्यांक पावता म्हणलें सांगलां आतां येता म्हटलं आतां पळोवया. ओके हांगाच बसा गाडी बिडी आवाज जायनाका. हा सर हा ओके 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 ओके
साडी तुमचा पाण्यार करतले ए अतो मारियो मानियल आर्यो मानियल हाल ना करे सर काय सर सर गेलो मध्ये मध्ये काका ध्यान करतो तू सांगा आताच सांगा ते साईडच्या मातशें हें करा आनी हांगासर मातशें आसा बस जुरी तर आता सगळे सियामाच्या वाटेक श्रेया काम श्रेया तेका ते रे तुम्ही तसं बसा मरे त्याला गर्दी होती लागली ಹೆಂಗ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಿಕಾಡು ಬರೀ ಪಶು अजय हे पशु बस पण सांग बरं तांकां बेश्टे गर्दी केल्या हांगा हेंका सायडीन काड मागचो ऑन करता फोन मागीर देव मागचो ऑन करता डॅड सारकोच बंद पडला अबे बंद पडला पळय ऑन करता तिथं बंद पडला तुगेलो कितलो पर्संट हां 1 बाय मेला सोडा 96% श्याम श्याम मासे मरे सगळे मासे बसा जगात बसा सकल बसा मासे बेश्टे बोवा करू नका बसा
बाबा मातशें बसून घ्या प्लीज. मातशें बसून घ्या, सुशेगाद बसून घ्या. मातशें बसून घ्या. सकाळच्या ना भूकाशी काय ना आली एमटी स्टमक. श्याम आमचे रे. लिहिलेलं काय मिस्टर हे सायना ऐकतात. बरें फाटल्यान पावस कनेक्ट पडो रे नाका तूं येनाक रे तूं सकाळीं पावस तूं हांव धाडटा तुका आनी बसून काडा. मास फाटी फाटी परतून एकदा बस परतून एकदा सगळ्यांक हात जोडून विनंती असा. सगळ्यांक हात जोडून विनंती असा. सीएम सर आयल्यानंतर सीएम सर आयल्यानंतर कसलेच तरेची फालां मारचे ना, स्टिकर पास करचे ना आणि उशो घालचे ना. आम्ही आयज पर्यंत आमचो ही पुरुसावो दीस एज्युटेशनाक आमी कसलेच तरेची हांगासर नकलामी करूंक ना. कसलेच तरेची बरे आमचे नकलामी करूंक ना. बरे आमचे सोशल वर्कर, NGO चलोवपी, एनवायरमेंटाचेर काम करपी एक्सपर्ट आमचे कडेन येवन गेले. हे सगळे करताना पण थंयसरू सगळे करताना कितें वायट घडणूक घडली अशें जावंक ना. कितें वायट जावंक ना. आतां आमी निमण्या क्षणाचेर पावल्ले आसा. आमची मागणी घेवन क्षणाचेर पावल्ले आसा. तेन्ना जी कितें काल आमची उलोवणी जाल्ली तेका आयज तो हांगासर येवन आमकां उत्तर दिवपाक येवं आसा. आमकां उत्तर अशें हांव आशा करतां. वी आर व्हेरी पॉझिटिव्ह. अशें हांव आशा पॉझिटिव्ह कितें येतलें म्हणून तो हांगासर येता. कळ्ळें म्हणून तो आनी येता. हितून सगळे जे प्रयत्न जे आसा आमचे लिडर ऑफ ओपोजिशनचे आमचे सर युरी आलेमांव आसा. सर मागीर आमचे विरेश सर आसा. मागीर आमचे विरेश सर मागीर कोण आमचो गंजी सर येवन गेलो. मागीर कोण आमचो हेंच्यांनी ह्या आंदोलनाक लागून वाल्मिकी आसा. वाल्मिकी सर हे सगळे जे आसा हांगासर हेंच्यांनी भरपूर मेहनत केली आसा. भरपूर मेहनत. हांव इतकेंच मागता हात जोडून मागता तुमच्या
तेच म्हणटा आमी सकाळ पासून कितें आमचे जे वॉट जे आसा हेच्या संबंधी रिटे मॉला संबंधी सकाळी सगळे उलयले आनी आतां हेजेर कितें पड्डो पडपाचो आसा तें तियात्र हें करून जालो नाटक हें कितें करून जालें आमचें स्टेज करून जालें आमचें आतां शेवट आसा तो जावपाचो आसा थोडी शांती रावूया व्हडलो भायर सायड ए मातशें अशें राव तूं मातसो असो तूं हांगा राव हांगा राव फाटी यो रे हांगा यो रे राव तर मागीर म्हाका बोलना पावलो पळय रे खाल्ले पयशे म्हाका फाटी तेचे वाडटले मागीर तूं दत्त म्हाका घेतो सायड राव तूं सायड वाट दी म्हणटा येवपाक असो ना येता तूं सायड राव तूं जाता सायड हांव उलयता आमचे कोण आहात रावा पुढे आंघोळ ऐकून
ना रे तुझ्या सारखं म्हणून त्यांना डिस्कस करून माय का माझ्याकडे कौशल 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 माझ्याकडे दे. बॅटरी साहिल रे आमचा साहिल असा तू अरे ना तो रे कोण रे राजा रे तो सीएम असतो ना ना सीएम नडते ते मीडियावाले रे नाही रे मीडिया कोण अरे मीडिया अरे सगळे नाही मामा नका रे अरे तू हे करतो ना कौशल पाव का कौशल कोण गेला रे आमचं गेला कौशल पाव दे फोन करता मग अरे मीडियावाले तरी कोण त्यांची ते प्रायव्हेट कोणतं बयार येतो लाईव्ह होय रे क्या बात कर रहा है बरे बरे कोण आहे आमचे कोण नाम रे बरे बरे ते नु कोण आहे राजाला बी नाव ऐकून येलं म्हणून कोण गिरा रे काय दिसा ना मला थंयच्यान कोण आहा तो आवाज फक्त येतलो म्हाका कित्याक बॉम्ब मारता तर मागीर तुमी दिया मरे वॉयस ओवर दिया मरे सीएम कित्याक गरज मिटींग ना. करता म्हणून लोक कितें म्हणून पळयतले तें सांगा मरे नाका गरज ना रे तुझी तू पळय रे हांव म्हाजें वयता शे तुगेले हांवें पळय व्युवर्स वाडयले पळय सांग म्हाका कितें आहा तें पळय पोलीसच्यान गर्दी जाता थंय आहा आमगेले दोग जाण हें पळय दिसता म्हाका 365 वाचा तुगेले हांवें वाडयले व्युवर्स तुगेले हांवें वाडयले व्युवर्स वाडयले सांगले हांवें कितें चल्लां डंटीचे वाडे येता अरे तुमचे वाडे आमचे वाडयले अरे सीएम थंयच्या थंय वतलो गो पार्टी तुका कितें तूं टायमपास करना का मरे तूं फकाणां करता सांग मरे ते कितें चल्लां तें
सद्याक लायव्ह अपडेट पळयता की सीएम जी प्रोटेस्ट सायट आसा थंयसर पावलेले आसा आनी जे ऑपोजिशन लिडर आसा युरी आलेमांव तशेंच RCP MLA गिरीश बोरकार हांचे वांगडा आनी जे प्रोटेस्ट कर्मी जे गोविंद शिरोडकर तशेंच अजय बोरकार हांचे वांगडा तांची सेपरेट वचपाची मिटींग चालू आसा सीएमान भायर सरतना जे प्रोटेस्ट सायटीर आसा आनी थंयसर जे प्रोटेस्ट करपी जे आसा तांचे वांगडा ते उलोवप करतले आनी तांचे हांवें भितर सद्या करंट जो लायव्ह अपडेट आसा तो पळयता बाकीच्या तो ते लोक मिटींग जाले मागीर सध्या CM तांकां मेळपाक 5 जाणांनी सांगिल्लें बट हांगाच सरकारी थंयच तांकां डिस्कशन चालू आसा पोलीस बंदोबस्ती बरी पुरेश नायकूय आसा एक्स्ट्रा फोर्सूय हाडलेलो आसा 4 बसी हाडलेलो आसा तरी आमी लोकांक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स गावपाचो असो दिसता डिस्कशन चालू आसा सगळ्यांच्यान तुमकां आमी लायव्ह कवरेज घेवन येयलेले आसा हे म्हणटा सॉरी तुमी हांगा सॉरी 11:30 अलर्ट
तुम्ही मागेर मिळाला आहे तुम्ही सगळे मागेर करा बघा एखादा विदेश तर आज 19:30 झाले. आज 19:30 झाले. शिमला योगी आमच्या तयार योगी युनिटी मोलाच्या योगी आमच्या तयार योगी आम्ही युनिटी मोलाच्या बाबतीत आज सकाळपासून हंगरस्ट्राईक केलो, आंदोलन केलं. आमच्या गावचे लोक आज सकाळपासून नेंटी तरुण आमच्या गावचे लोक आयले, जाणटी नेंटी तरुण आणि सगळे हांगासर आयले. युनिटी मोलाक आपलो विरोध दर्शोवपा खातीर युनिटी मोलाक आपलो विरोध दर्शोवपा खातीर केले. आमी आज हांगासर चालूच आमी केले, चालूच अपॉइंटमेंट धाडिल्ले. आमी हेजेर उलोवपाक आमच्या डॉक्टरान अपॉइंटमेंट धाडिल्ले, डिस्कशन जाल्लें उलोवपाक. पूण तांकां आमी थासून सांगलेलें डिस्कशन जाल्लें, पूण तांकां आमी थासून सांगलेलें की युनिटी मोलाच्या बाबतीत आमचो कायम विरोध आसतलो. युनिटी मोलाच्या बाबतीत आमचो कायम विरोध आसतलो. डॉक्टरान आतां मेसेज धाडलो, डॉक्टरान एक आमकां धाडले समक्ष आपूण धाडलो की आतां हांगसर आनी सगळ्या समक्ष आपूण येता ते आपूण आनी हेतूचें सोल्युशन जें आसा आनी हेचेर ते आपूण घालपा खातीर ह्या प्रकरणाचेर आनी हेचेर बंदो घालपा खातीर ह्या प्रकरणाचेर तांच्यांनी कांय आमकां सुचना केल्ल्यो आसा त्यो अश्यो आसा की हो युनिटी मॉलाचो जो प्रोजेक्ट जो आसा हो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट, प्रायम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी, प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांचो प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट अशा तरेची वन प्रोडक्ट नाव आसा, अशा तरेची तेजें नाव आसा. आणि भारतांत तेजें नाव आसा सगळ्या आणि भारतांत आणि सगळ्या स्टेटींनी हो जो युनिटी मॉल जो आसा हो जो ते इस्टॅब्लिश कर युनिटी मॉल जो आसा ते जेन्ना हो प्रोजेक्ट जो आसा चिमलान आमच्या येता म्हणून आमकां कळ्ळें जो आसा चिमलान त्या वेळार आमच्या ग्रामसभेन वगैरे आमी सगळो विरोध बी केलो. त्या वेळार आनी शेवटी जालें अशें काय हे गांव कांय घडामोडी जावन पंचायतीन लायसन दिलें. आमी नमस्कार जे आसा हेंच्यांनी इंटरव्यून एप्लिकेशन घातलें आनी काल जो निर्णय आसा तो आमच्या बाजून लागलो. म्हणजे कशें पंचायतीन दिल्लें जें लायसन आसा तें कोर्टान भायर मारलें आनी त्याच बरोबर व्हिडिओची आनी पंचायत डायरेक्टराची जी हें आसा ऑर्डर बी आसा ती भायर मारली. तर परंतु ह्या कोर्टाच्या जुमल्यान आमच्या सारख्या साध्या आदिवासी लोकांनी कितकें करचें हितूनच आमी मरपाचे कोर्ट करून. म्हणून सरकारान हेचेर कायमचो एक निर्णय घेवचो आनी हेच्यान फुडें युनिटी मॉला सारख्या आनीक प्रोजेक्ट जे आसा आमच्या तळ्यार जी आमचे तळें म्हटल्यार आमची लायफ लायन जिवनदायिनी हेचेर येवच्यो न्हू म्हणून आमी काल दोतोरा कडेन उलयली. तेणी म्हटलें चर्चेंच्यान आमी प्रश्न आसा ते सोडोवया. तेन्ना आज
दोतोराचें अशें म्हणणें आसा की तो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसल्या कारणान झट करून आपल्याक तो कितें स्क्रॅप करपाक मेळपाक ना, तेन्ना ते प्रयत्न करतले की हांगासर तो प्रोजेक्ट जो आसा तो बंद करूं. तांच्यांनी अशी हें केली, आमचे कडेन सांगलें आमकां की थंय युनिटी मॉला पुरतो जागो आमकां दवर, बाकीचे आसा ते आमच्या वेटलँडाक आमी हें करता, तें सांगलां तेंच्यांनी. आनीक एक आमची म्हत्वाची मागणी अशी आसली की झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स आनी बफर झोन सुरवातीक आमकां जवळ जवळ 3 ते 3.5 लाख जमीन जी आसा ती मेळटाली. पयलीं नोटिफिकेशन काडला तितून सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे NIOचो रिपोर्ट घेवन इतके हें काडलेले, परंतु जालें अशें अचानक तें जें नोटिफिकेशन आसा तें रद्द करून वेटलँड बोर्डान 1,78,000 केलें. म्हणजे आमची जवळ जवळ 1,20,000 जी जागा आमकां वेटलँडाक घेवपाची आसा ती कमी जाली, आनी ती कमी जाल्या कारणान आतां आमी डॉक्टराक एक आमचो रिक्वेस्ट केल्लो आसा की तेंच्यांनी NIOचो जो पयलींची जी पळय आसलें नोटिफिकेशन काडलेलें इतकी जवळ 3 लाखाच्या वयर जी जागा आसा ती आमकां परतून नोटिफाय करून दिवची म्हणून की डॉक्टरान सांगलां की आपूण ती करून दिता. एक ताळयो मारा तेंची. दुसरी गोष्ट आसा की हें सगळें कोर्टाचें झंझट आमकां नाका म्हणून आतां कालच्या हेचेर आमच्या फेवरार जालीच न्ही ती ऑर्डर. पंचायतीक सांगलें तांकां लायसन बी दिवं नाका म्हणून. आमी डॉक्टराक ही विनंती केल्ली आसा की तें लायसन आसा तेच्या बाबतीन तुमी आनीक जी आमच्या फावरार जाल्ली आसा केस चिंबलकारांची तितून आनी तुमी अपिलान बी वचो नाका, वयल्या कोर्टान बी वचो नाका. सो डॉक्टराचें म्हणणें अशें आसा जे आमचे एडवोकेट जनरल जे आसा हायकोर्टाचे एडवोकेट तेजे कडेन ते चर्चा करतले आनी तेजेरूय तोडगो काडटले म्हणटा ते. तेन्ना म्हाका दिसता की तेंच्यांनी लगेच फुडल्या आठवड्यात सोमार मंगळारा दिसा परतून आमकां उलोवपाक आपयल्ले आसा आनी आमी थंय चर्चा करतले. आनी चर्चा केल्या नंतर जें कितें तेंच्यांनी आतां हें दिल्लें आसा एक आश्वासना कशी बींग इट इज द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट, थंयसर तांकां एक पत्रव्यवहार करचो पडटलो. बाबा आमकां समज तो प्रोजेक्ट आसा तो दुसरे कडेन रिलोकेट करपाक मेळटा काय कितें आनी कितें ते खूब हे जे प्रश्न आसा ते तांकां मिटोवचे पडटले. आनी त्याच बरोबर जी कोर्टाची जी केस जी आसा ती तांकां हे करची पडटली. आनी आफ्टर ऑल नोटिफिकेशन जें आसा ते तेंच्यांनी करपाचें केल्लें आसा. तेन्ना हे जें कितें आतां हें सांगलेलें आसा दोतोरान पडटलें. आनी त्याच बरोबर जी कोर्टाची जी केस जी आसा ती तांकां हे करची पडटली. आनी आफ्टर ऑल नोटिफिकेशन जें आसा ते तेंच्यांनी करपाचें केल्लें आसा. तेन्ना हे जें कितें आतां हें सांगलेलें आसा दोतोरान ते शब्द पाळटले अशी आमी आशा करुया. आनी परतून हेतून कांय गुंतागुंती करच्यो न्हू आनी जावच्यो न्हू अशें आमी त्या बायगणकारा कडेन आमच्या दोतोराक ती बरी येता वयता ते कळ्ळें. आनी सदांच तेंचो हें आसा कित्याक आमच्या बायगणकाराचो आमचेर सगळ्यांचो आशिर्वाद आसा. आनी त्या सत्याच्या मार्गा खातीर दोतोर आमच्या बरोबर रावतलो अशी आशा करुया. आनी हांव दोतोराक शिमला गावातले लोक हे कंटिन्युअसली फाटल्यान तुमी आंदोलन करीत आसा ताची सगळ्याची दखल घेवन हांवें कालूय बी तेंच्या वांगडा डिस्कशन सुरू केल्लें. हाज्याय पयलीं 1-2 हांव उलयल्लो. हाजेर एक हांवें जें पर्टिक्युलरली तांकां जें सांगलां बाब गोविंद शिरोडकर हांच्यांनी तुमकां जें आतां मेन्शन केलें की ती लँड तुमकां नोटिफाय तळें आनी तळ्या भोंवतणी NIOन सांगल्या ती लँड. हांव एक्झॅक्टली फिगरान वचना बट NIOन जी नोटिफाय करपाक सांगल्या ती जागा नोटिफाय करपाची आनी ती नोटिफाय करून दवरपाची सो डॅट इट इज तळें हे कायमचे हे प्रिजर्व उरचे हाज्या खातीर. दुसरी गजाल युनिटी मॉल हाज्या संदर्भांतलो केंद्राचो प्रोजेक्ट आसल्या कारणान
आमी घाई गडबडीत हो निर्णय घेवपाक शकना म्हणून तांकां सोमार किंवा मंगळार तांकांय उलोवपाक आपयल्या. बट तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय आमी ही कोर्टान केस चॅलेंज करचे ना. तुमकां विश्वासान घेवनूच ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींतलो निर्णय जो आसा हो फुडें ठरतलो. बट तुमकां विश्वासान घेवन ठरतलो. हांव परत एकदां सांगता, कारण टोटल 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टींतलो आमी हो 20,000 जागेत फक्त प्रोजेक्ट बांदताले. बट ह्या बाबतींतले निर्णय हो तुमचे जे आतां 4 जाणांक आमी मेळ्ळ्या किंवा तुमच्या आतां 5-6 जाण पयलीं मेळ्ळे हांकां विश्वासान घेतल्या उपरांतूच निर्णय जातलो. आयच्या घडीक आत्ताच्या घडीक तो निर्णय जो आसा केंद्राचो प्रोजेक्ट असल्या कारणान कारण हो निर्णय आमी आत्तां घेवंक शकना. बट हांव तुमकां इतलें आश्वासन दिता की तुमी तळे तुमचे राखपा खातीर जी लढाई केल्या ते तळे राखपा खातीर सरकार पूर्णतः तुमच्या बरोबर आसा. म्हाजें पयलींच्यान मत तेंच आशिल्लें की तळ्याक आमकां खंयसरूच डिस्टर्ब करपाचो ना. पुराय तळे हे तुमच्या खातीर जे तुमी गांवा खातीर जे राखून दवरपाचें म्हटलां ते तळे राखून दवरपा खातीर सरकाराचो विजन एक क्लियर आसा की बाबा वॉटर बॉडी थंयसली ही प्रिजर्व करची आनी ताच्या खातीर सरकार खंयच्याच बाबतींत ते कॉम्प्रोमायज करतना तळ्या खातीर तुमी म्हटलां तशें नोटिफाय करपाक सरकार तयार आहा. म्हज्या रिक्वेस्टाक मान दिवन तुमी आयचो तुमचो स्ट्रायक हांगासर कॉल ऑफ करचो आनी तुमी परत एकदां म्हणजे सोमार किंवा मंगळार अजून ठरोवंक ना फक्त हांवें आनी नोटिफाय करपाचें 100% फायनलायज जाल्ल्या आमी नोटिफाय करता. हे 100% आतांच म्हणजे हांगासर बाकीचो आमचो आमदार विदेश आनी LOP वा ब्युरी आसा तांच्या खातीर डिस्कशन करतना सांगलां. फक्त हेचो फायनल निर्णय जो आसा हो फायनल निर्णय करता आसतना तुमचे 4 आमदार हांकां तुमचे 4 हांगासले तुमचे येयल्ले रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचे 2 आमदार हांकां दोगांयक आफोवन फायनल निर्णय तुमकां सोमार किंवा मंगळार तांच्याच थ्रू जो कितें आहा पयलीं पॉझिटिव्हिटी तुमकां कळयतलें. इतकेंच सांगता. देव बरें. सीएम तेणी पयलीं बसून गोविंद बाब गोविंद आमी वचून रावता बरें बस अजय बाबू किती आता
युनिटी मॉलाचे आणि त्याचबरोबर प्रशासन स्तंभाचे त्या रेफरन्सान आयज सीएम आसा ते हांगासर आयले. काल जो आम्ही त्यांना प्रस्ताव दिलो की आम्ही कशाच तरेन हेचेर कॉम्प्रोमाइज करपाक तयार ना. दोन ऑफलायन्साची ती या वेटलँड बोर्डान जी हडप केली हा म्हणटा हडप केली जवळजवळ 1,20,000 जागा. ते आम्ही सांगला की NIOचो रिपोर्ट आसा आनी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साची ती या वेटलँड बोर्डान जी हडप केली हा म्हणटा हडप केली जवळजवळ 1,20,000 जागा. ते त्यांना आम्ही सांगला की NIOचो रिपोर्ट जो आसा आणि सुप्रीम कोर्टाचे जे कितें डिरेक्टिव्ह आसा त्या प्रमाणे त्यांच्यानी ते रिनोटिफाय करपाक जाय आणि हे जर केलें जर जायत हे जे म्हणटा की ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना आणि कितें पडना हो जो मुद्दो आसा तो सायडीक पडटलो. आणि त्याच बरोबर आम्ही त्यांना सांगले की आमकां युनिटी मॉल तर नाका म्हणजे नाका. सो ह्या हेचेर त्यांनी म्हटले की हो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट असल्या कारणान आणि तो ऑलरेडी थंय हे जाल्या कारणान अचानक गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया तांकां विचारल्या शिवाय तो आपूण हे करूंक शकचे ना अशें तेजें मत जालें. परंतु हेजेर हे करपाक विचार करपा खातीर सोमार किंवा मंगळार आसा तेंच्यांनी परतून आमकां हे आपयल्लें आसा. या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाक विचारले शिवाय आम्ही डिसिजन घेवपाक जायना म्हणटा. म्हाका एक प्रश्न आहा, तुमी 19 दीस जाले एकच मागणी आशिल्ली तुमची हो प्रोजेक्ट आसा तो स्क्रॅप करचो म्हणून. आमी आतां खंय कॉम्प्रोमायज जाले तुमी? आमी अजिबात कॉम्प्रोमायज जावंक ना ते ताकाय खबर आसा. तुम्ही जाणा आतां हांव थंय उलयता आसतना परतून तेजे कडेन तोच प्रश्न काडलो कळ्ळें न्ही. तो कितें म्हणटालो की वयली जी जागा आसा थोडी उंचवट्याचेर ती आमकां जागा आसा ती आमकां हे करची. आमी ताका सरळ सांगला ना आमी तेजेर कॉम्प्रोमायज जावपाक ना. युनिटी मॉलाचे तेंच्यांनी सांगले सेंटराचो प्रोजेक्ट पूण थंयच प्रशासन स्तंभ येता जो स्टेटाचो तेजेर तुमी कांय उलोवना. ना प्रशासन स्तंभ सुद्दां कळ्ळें न्ही आमचो ताका विरोध आसा कारण अजून स्टेटाचो न्ही तेजेर कांय उलोवना. ते जालां कशें थंय अजून तेंचो जो तेंच्यांनी हे केले कितें केलें सांग पळय अनाउन्स केला तो प्रोजेक्ट परंतु अजून अनाउन्स केला परंतु थंय अजून तेंचे सॉयल टेस्टिंग करपाक येयल्ले ते पूण आमी तांकां स्टॉप केल्ले आसा. अजून तो कितें जावना एक्टिवेट जावना. मध्ये हे आहा ते आक्रोश अजूनपासून आहा की तुम्ही कोणें हे केले काय म्हणून आपल्याक सांगून असताना लोकांक सांगून असताना कोणें तुम्ही कितें कोणें केलां हे आता तुम्ही हे केले एग्री जावना आमी. एक मिनिट रिक्वेस्ट केला जेन्ना हे बायल आहाय सिनियर सिटीजन आहा सो इट इज अ ड्युटी एंड द चीफ मिनिस्टर केम जेन्ना डायलॉग जाले डायरेक्टली डिमांड पडाले दॅट both these projects have to be scrapped. He assured that the balance area पड्या ती नोटिफाय करतलो. आता आमी सांगिल्ले की हे स्क्रॅप आयचे आयज कर तो म्हणूंक लागलो सिन्स इट इज अ सेंट्रल प्रोजेक्ट. आज जेन्ना देर आर सो मेनी सिनियर सिटीजन्स जेन्ना नोट सो मेनी लेडीज जेल काय ना आय थिंक दिस is something that whatever call the people take, if the people say they want to be here, we are with them here. We have not taken, so we are just briefing all what the chief minister has assured. What the people say is the call that we take.
जो सेंट्रलाचो जो प्रकल्प प्रोजेक्ट सेंट्रल गव्हर्मेंट गोंयच्या जे गोंयच्या लोकांक नाका ते कसले प्रोजेक्ट हांगा आमचेर मारूंक शकतात. ना करेक्ट ते हांव सारकें तुजें मान्य करता. लोकांक पयसो ते लोकांक नाका ते आमकां ट्रान्सपेरंट लोकांले जे पण तेंगे डिमांड आहाय इट इज द सेम डिमांड. It is the same, and we have not said asked the people because he will make a request and check. So whatever the people decide will be taken. नाका हे दोन्ही प्रोजेक्ट नाका म्हणून तुमकां टामा मरे दॅट इज इम्पॉर्टंट. आम्ही कितें जालें पोलीस लोकांक तुम्ही आयका मातशें आम्ही कितें जालें सीएम येतलो तो आमकां सांगतलो तो कितें सांगता तो आमी तुमकां सांगतले आनी मागीर आमचे डिसिजन घेतले. सो ते आमी तुमी हांव म्हणटा अजून कन्वे करूंक आमी सारके कन्वे करता डिसिजन आनी तिंका विचारता. तो आमी अजून आमचो डिसिजन सीएमाचो जे डिसिजन सीएमानी सांगला आनी गोविंद बाबांनी सांगला आमी सांगला आमी सादे भाशेन तिका सांगतले आनी मागीर डिसिजन तुमचे वचून आमी घेतले. ओके आणि हेचोच कसो न्हू समज ते जर हे डिफर जाता मागीर सोमार म्हणलं जर सीएम आणि हे जर डिफर जर जाता आणि हेरे माझ्या मागल्या जर करता ना आमी थंय युनिटी मॉल हाडटले कळ्ळें न्ही. तुमची ही जी मागणी आसा कसली रिनोटिफाय करपाची आमची जागा जी आसा हडप केल्ली आसा ती परती दिता म्हणून ना हांगासर हें केलें तुमचें आमी आतां हें करचे ना कळ्ळें न्ही. अशें जर जालें हे फुडें जें एज्युकेशन आसा तें चालू उरतलें. देर विल नो कॉम्प्रोमाइज. ओके हो मेसेज जो आसा हो आमी हेका धाडटा कळ्ळें न्ही. आनी तेका इतकेंय सांगला जी कितें आतां केस जी आसा तेजेर तुमी अपिलान वचपाक जायना म्हणून प्लीज मात सर कळ्ळें न्ही. अपिलान तुमी वचपाक जायना म्हणून. त्या बरोबर तांणी कितें सांगलें आपूण हेजी कडेन जे उलयता हेजी कडेन उलयता आनी आपूण तुमकां परवान कितें आहा तें सांगता. ओके कोर्टाची ऑर्डर आसा ती एकूच मिनिट ती कोर्टाची ना फाटी खंय घेतला कोर्टाची ऑर्डर येवना रे बाबा. एकूच सगळे जण ऐका सीएमान आमकां कितें सांगला की आमची जागा आहा पगार किती जागा ती आमकां मेळोंक ना ती बेगीनच्या बेगीन आमकां दितलो. म्हणजे 2,60,000 ची जागा आहा आमची 12 लाखाची फर्स्ट डिसिजन दिला आणि सेकंड डिसिजन दिला काम स्टॉप करतलो काय ऍक्टिव्हिटी करची ना जेन्नापर्यंत युनिटी मनाचे सॉल्व जायना आणि हायकोर्टान वयची ना चॅलेंजूय करची ना. तिसरे दिला सांगला की पंचायतीची डिव्हिजन ऍप्लिकेशनूय घालची ना हे सांगलेलें आहा. मागीर युनिटी मॉल आम्ही तो डिमांड केलं युनिटी मॉल आणि कन्स्ट्रक्शन काम स्क्रॅप करतो. आता वो सीएम कितें म्हणटा वो प्रोजेक्ट जो आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आमी डायरेक्ट स्क्रॅप करूंक शकना. स्क्रॅप करपाचो प्रोसिजर दुसरे कडेन व्हरपाचो प्रोसिजर ते रिव्यू करतले सेंट्रलाक बरयतले. ताका पर्यंत तिका 2-3 दीस जाय सोमार पर्यंत करतले आनी ते करना जाल्यार सोमार पर्यंत जायना जाल्यार आमी तिका चेतावणी दिल्ली आसा की आमचें जें आंदोलन आहा आमी परत स्टार्ट करतले. तुमी जर हे सांगला पळय आमकां एश्युरन्स जायना जाल्यार त्या मनशान सांगला की कोर्टान ते वयची ना चॅलेंज करची ना फक्त काम करची ना आणि आमची जी 2,70,000 जागा 60,000 जागा आसा ती आमकां इतल्या 2 दिसां भितर आमकां दितले अशें एश्युरन्स दिला. आता तुम्ही सांगा हेजेर आमी कितें करपाचें. सगळी जागा आतां आमकां 1,17,000 जागा मेळटा ती 1,17,000 ना आमकां आहा ती 2,60,000 1,78,000 आमची 2,60,000 मेळपाक जाय. सी तो 2 दिसांनी भितर ते फाल्यां असेंब्ली आहा 2 दिसां भितर नोटिफिकेशन काडटा सांगला आनी ते सोमार भितर ते हे सगळें जर जायना जाल्यार आमी आमचे जे आसा ते एज्युकेशन आहा ते सांगला आनी एग्रेसिव्ह करतले आनी तीव्र करतले. फक्त ताका युनिटी मॉल आतां स्क्रॅप करूंक जाय म्हणून शकना ते सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आनी ताका तो टायम घेतलो आनी तेंचे कॉरेस्पॉन्डंट सेंटराक बरयतलो की बाबा ते चिमला नाका दुसरे कडेन जाय तो फोन आमकां दुसरे कडेन दिया तें डॉक्युमेंटेशन चालू करतलो आनी सोमारा पर्यंत आमकां अपडेट दितलो. अजय लोकांक डिसायड करून मरे पहिले
तर तुम्ही सांगा की आता आम्ही कितें करपाक कित्याक तिणी सांगलां काम बंद करतले हे जर म्हणटी युटी मुलाची सॉल्व जायना काम बंद करतले आनी सोमार पर्यंत आमकां हेची अपडेट मेळटली आनी कोर्टांनी वयची ना असो तेणी एश्युरन्स दिला आनी ताकाय आमकां आमची मेळटली अशी तीन एश्युरन्स तेणी दिला युनिटी मॉल काय म्हणा स्टॅप करपाचो तो प्रोसेस चालू करता आता ॲश्युरन्स दिला तो पर्यंत आम्ही कितें करूया होल्ड करूया आम्ही चालू करूया काय आम्ही हांगा स्ट्रायक करूया काय हांगा कित्या ते तुम्ही सांगा कित्याक सांगितलं हांगा स्ट्रायक केला हांगा तर जाणटी बायलां तेंकाय त्रास जाता म्हणून सांगता काय जाल्यार आमी हांगा स्ट्रायक आमचो कंटिन्यू करूया हे जावचोच मग हांगसून आमी कितें करूया हांगसून आमी या काय नाका सगळ्यांक एकदा परत सांगता पळया आता जे सीएमान कितें एश्युरन्स दिला तुमच्या सगळ्या फुडल्यान दिला आमी 4 जाणांनी ते मान्य करप ऐका आमी मान्य करूंक ना कित्याक हे डिसिजन सगळे तुमचे आता हो स्ट्रायक आमी हांगा बंद करप आता तसो चालू दवरप बेस्ड ऑन दॅट आश्वासन तेणे कितें आश्वासन दिला तेज्या आधाराचेर आमी स्ट्रायक बंद करप ते चालू दवरप हे सगळे तुमी ठरोवपाचे तर तुमचे कडल्यान उतर जाय की आमी हांगा बसपाचें काय आमी समाज सुद्दां रावपाचें हे तुमी ठरया तेका जाय 5 मिनटां रावा ठरया आमचे कडेन युनिटी मॉल सांगत आमकां हे फाट पडया मग ते कितें म्हणटा ते सेंटरा कडेन उलयता तेजें डिस्कशन चालूच उरतलें तेज्या कडेन आमकां दोन ऑप्शन आमचे रावपाचें ना जाल्यार थंयसर हांगा कंटिन्यू करपाचें स्टार्ट हांगसून आमी या आनी फाल्यां आमकां चालू करूया ते बंद दवरचें आनी सोमारा पर्यंत आमचें डिस्कशन चालूच उरतलें डिस्कशन कसलें चालू उरतलें युनिटी मॉल आमचे भायर व्हरपाचें चालू उरतलें डिस्कशन कळ्ळें न्हू मान्य आसा जाल्यार हय म्हणत आमचें आतां एज्युकेशन चालू दवरून आमी वचून आमी करताले पयल्या जाग्यार वचोन चालू आहा एज्युकेशन चालू आहा एक कित्याक समजाना आमकां अपडेट करप फायनल आमी एक डिस्कशन जाला ते आमचे डिसायड जाला की आमी हे ऑनलायन दिसभर रावया आनी थंयसर जाला की आता कितें आसा आतां मुखेलमंत्री येवन गेलो हांगा आनी मुखेलमंत्र्यान कितें सांगलें तें तुमच्या फुडल्यान सगळ्यांच्या फुडल्यान सांगलेलें आसा लोकांकूय कितें सांगलां तें लोकांकूय सांगलां तेच्या पयलू जे चिंबलाचे जे मेन कोण आसले तेंचे कडेन डिस्कशन केलें तांकां विचारलें आनी ते डिमांड कितें आसले ते तेंच्यांनी घातले आनी हे डिमांड लोकां कडेन जे प्रत्येक वेळ आमी म्हणटा की नोटिफाय करपाक जाय आनी हे आमी विधानसभेंत मांडलेले की एनआयएचो जो रिपोर्ट आसा ते एनआयए रिपोर्टा प्रमाणे इन्फ्लुएन्स झोन जो आसा तो खूब चड आसा बट तो झोन तेणे नोटिफाय करूं ना तेच्यान कमी केल्लो 1,79,000 स्क्वेअर मिटर जो आसा तो इन्फ्लुएन्स झोन नोटिफाय केल्लो एज पर गॅजेट गव्हर्मेंट गॅजेटान पण एनआयएचो जो रिपोर्ट आसा तितून 2,63,100 स्क्वेअर मिटर इतली एरिया जी आसा ही खरें म्हटल्यार तेंच्यांनी नोटिफाय करपाची गरज आसली मात ती करूं ना सो आयज मुखेलमंत्र्यान मान्य करून घेतला आनी लोकांकूय सांगलां की ती आपूण पयलू म्हटल्यार नोटिफाय करता आनी एज पर दॅट ती नोटिफाय केली नाल्यार हे सगळे जो एंटायर एरिया आसा बफर झोन आसा ट्रायल लेक आसा हे सगळे सेफ उरतले दुसरे जे आसा आतां युनिटी मॉलाचो जो हे आसा तो प्रश्न आसा तो त्या पुरती आसा आतां तो इन्फ्लुएन्स झोनान येयलो जाल्यार तो प्रोजेक्ट थंयच काबार जातलो आता त्याच्या अंतर्गत बाकीचे कितें आसा जाल्यार तेणें सांगलां की फुडें जो आसा तो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन डिस्कशनाक आपणाक घालचो पडटलो एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आता हें कितें आसा आयज लोकांचें डिसिजन आसा की कितें करपाचो स्ट्रायक हांगांतल्यान कॉलअप करून फुडें वचपाचो काय हांगाच बसपाचें काय हंगर स्ट्रायक जो तेंच्यांनी कंटिन्यूस केल्लो थंय करपाचो ते लोकांचे कॉल आसा चिंबलकारांचे कॉल आसा पण आमी एक तुमकां सांगपाक सोदता की हें करपाचो कारण कितें आनी ही जेत आसा ही लोकांची आसा कित्याक इतले दीस लोकांनी जे त्रास केले 19 दीस हंगर स्ट्रायकाक बदलो आनी तेका लागून आयज मुखेलमंत्र्याक हांगा येवचो पडलो हे लोकांची जीत आसा आनी ही जीत आतां फुडें व्हरपाक जाय आनी खरेंच आमकां तो युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक जाय तेका लागून आमी हांगा आसा आयज हांगा ऑपोजिशन लिडर आसा आमचो प्रेसिडेंट मनोज परब आसा बाकीचे सगळे आपापले
गांवचो प्रेसिडेंट आसा वाल्मिकी आसा, बाकीचे सगळे हांगातले सोशल एक्टिविस्ट जावं पॉलिटिशियन वॉटेवर हे सगळे हांगा येयले कित्याक की चिमलकारांक सपोर्ट दिवपाक लागून. आनी फुडें पासून हो सरकार समज आयकना जाल्यार आमी तांकां तेंचे परत आवाज करपाक लागून आमी चिमलकारा वांगडा वांगडा रावन हे झूज झगडटले. आमी कशेंच आयकोपाचें ना. आनी चिमलकारांचे अशें सांगलां की हो जो युनिटी मॉल जो आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय आनी आमी सगळे सांगता हो स्क्रॅप जावपाक जाय. ठामपणे आमचो एकूच मत आसा की हे प्रोजेक्ट जो आसा तो गोंयकारांच्या हिता बगर घेतल्या शिवाय हो हाडलेलो आसा. जसो आतां एक रिपोर्टरानूय म्हटलें की हो सेंट्रल प्रोजेक्ट तेंच्यांनी लोकांक सांगून हाडलो. आमी तेच सांगले की जेन्ना रेजोल्युशन घेतली तेंय आमी डिस्कशन केलें. तीन रेजोल्युशन जाली. 3 रेजोल्युशनान लोकांनी ओपोज केलो. लोकांक काय तुमी कॉन्फिडन्सान घेवना. मात सेंटर गव्हर्मेंटाचे जावं खंयच्याय प्रोजेक्ट तुमी आज गोंयांत हाडटा हे प्रोजेक्ट आमकां नाका. आनी होच आमचो निर्णय आसा आनी हो चिंबलकारांचो निर्णय आसा आनी तो निर्णय घेवन आमी पालन करून फुडें या. ना आमी विक्ट्री म्हणकूच ना. आमी म्हणटा कितें की जेन्ना हो लोकांचो एकजूट जावन आतां तुमी पळयात की गोंयभरांत कितलेशे आंदोलन जाता. लोकांचो प्रेशर हो सर्वस्व आसा तो सगळ्यांत व्हडलो आसा हे दाखोवन दिले काय ना. तुमी चिंता मुखेलमंत्र्याक आयज येवचो पडलो काय ना हांगा. आयज इतले जाण हांगा बसल्या बायलां दादले जाणटे सगळे एकटे जावन गोंयाक आपणाचे गांव राखपाक लागून येयल्ले आसा. सो आयज सगळ्यांक हांगा हो आवाज जो आसा तो सारभार करपाक जाय आनी आमी म्हणटा आमी कंटिन्युअसली हो प्रोटेस्ट घेवन फुडें वयतले आनी प्रोटेस्ट जेन्ना जेन्ना उलो मारता चिमलकार तेन्ना आमी सगळे एकटे रावतले. आता 19 दीस तुम्ही प्रोटेस्ट केलो ते इतले दीस मग टायम आशिल्लो न्हू सेंट्रल उलोवन हे सगळें Definitely it is a problem of the government. The government has forced this situation. There is still no clarity and this protest will still go on. Protest is just a place. आणि आम्ही जरी तर सोमारा आणि हे तरी सगळे जाना जाल्यार what decision they take it will be amplified. More people will come out. आणि हे सिच्युएशन म्हाका दिसता जेन्ना 2-3 दीस the people have decided that the protest will still go on. Protest कोण बंद करना. The very straight की हे project scrap जावपाक जाय. There is no compromise with that. Everyone's demands are people's demand. Whatever लोकांचे demand, what call they take, we will be there. गोविंद शिरोडकरांच्या या कन्फ्युजन आसा थोडे. तुमची ती जागा तुमकां मेळ्ळे म्हणटकीर तुम्ही युनिटी मॉलाचो विषय सोडून दितले. ना युनिटी मॉल तुम्ही विषय समजून घ्या प्लीज विषय समजून घ्या. जे कितें हांगासर तो हेजो जो पॉयंट जो आसा पळय काय न्ही तेंच्यांनी हांव म्हणटा आमची सीएमान कितें सांगला पळय न्ही तेच सांगला लोकांक. ताणें एग्री करूंक ना तेच्या कडेन. कोणाचें आंदोलन कंटिन्यू ताणें एग्री करूंक तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर बाबा तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर अशें दिता. जागा हें जाली म्हणजे युनिटी मॉल थंयच्यान हें जातलो ना. उलट जातलें कितें खबर आसा जी तेंच्यांनी अरावंड 1 लाख जी जागा आसा 1 लाख ती आमची तेंच्यांनी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सांच्यान कमी केल्ली आसा. ती जर हें जाली एड जर जाली जर जाय ते तुमकां सांगता हांव आय एम व्हेरी ओपन. कारण सॉरी या जाल्यार जातलें कितें सांग पया त्यांची जी आता तेंच्यांनी मार्किंग पळय केल्ली आसा जागा युनिटी मॉला खातीर थंयसर आमी एंटर जातले. थंय आमी एंटर जातले झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान. म्हणजे हांव फाटीं तुमकां सांगतालो पळय काय न्ही की थंय नोव्हेंबर म्हयन्यान 6 मिटराचेर उदक मेळ्ळें म्हणून हे म्हाजे जे हांवें पीएम मांडलेले पळय आसा काय ना ते खरें जातले. टायमलाईन कितली दिवं ना टायमलाईन नोटिफिकेशन काढपाक त्यांनी सांगला. नोटिफिकेशन काढपाक जे वेटलँड नोटिफिकेशन रिवायज नोटिफिकेशन 4 दिसांनी काडटा सांगला. ते असेंब्ली चालू आसा मागीर विकेंड आसा 4 दिसांनी काडटा सांगला. हो हंगर स्ट्रायक लोकांनी डिसायड केला. आयज आमचून कॉल ऑफ करतले आमी हंगर स्ट्रायक फाल्याच्यान चालू करतले. आणि डिस्कशन कसले डिस्कशन युनिटी मॉल चिमलाच्यान स्क्रॅप करपाचे डिस्कशन ते चालू उरतले. सो युनिटी मॉल जाय हे डिस्कशन चालू उरचे ना. ओके हे आमचे डिसिजन आसा हे लोकांक मान्य आसा आणि फाल्यां आमी कंटिन्यू करतले. फाल्यां तुमकां सांगता फाल्यां सगळे अशें आमकां सपोर्ट केला. फाल्यां 27 10 वाजता थंयसर येवचे. थँक्यू.
आता आम्ही एकदम म्हटलं ते काय करतो हांगासर आयल्या बरोबर आम्ही ताका काय केल्लो आसा ते नोटीसी काढून दिल्ले आसा कारण काल तो आमचे सीएम जे आसा ते दोन इन्फ्लुएन्स आणि तो पळय आसा थंयसर ते कितें जालें सारकें कन्फ्यूज जाले कित्याक दोन नोटिफिकेशन पयलींचे जुने असले ते सारखे असले आणि मागीर हेंच्यांनी तितून ती जागा आसा ती लाखभर सुमार कमी केली कळ्ळें न्हू ही आमच्या खातीर एडवांटेज रे एरिया मेळटा चड मेळटली न्हू सो वी आर प्रोटेक्टेड थँक्यू फुडें कितें करपाचें तुमचें हांगा कितें कित्याक लागून कितें यूज करपाक त्या लँडाचें आतां तुमी म्हणटा आमी लँड जी आसा इतकी तयाची आमकां वेटलँडाक मेळिल्ली आसा आमी हेच्या खातीर विलेज डेव्हलपमेंट प्लान केल्लो आसा कळ्ळें न्ही आनी हो विलेज डेव्हलपमेंट प्लान करतना हॅव टू थँक डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस मॅम नॉर्मा आल्वारीस आणि त्यांची टोटल जी टीम जी आसा टोटल टीम ती कितें करता हांगासर हायड्रोलॉजिस्ट म्हण आनी कोण सगळे आर्किटेक्ट हे आमकां फूल टीम आसा ती सपोर्ट करता आनी ऑलरेडी तेजी ब्लू प्रिंट आसा ती हे जाल्ली आसा रेडी जाल्ली आसा म्हणजे इट इज हांव म्हणटा की एक बऱ्या पैकी लँड यूज जो आसा पळय तेजो बरो प्लॅन आमी तयार केल्लो आसा ते आसा बायोडायवर्सिटी पार्क आसा बटरफ्लाय ग्रीन 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 आनी कितें खूब कितें गोष्टी आसा त्यो आमी ते हे केल्ल्यो आसा आनी अकॉर्डिंगली ती जागा आसा ती आमी डिस्ट्रिब्यूट करता खंयसर कितें थँक्यू थँक्यू सगळ्यांनी बरें केलें सॉरी बऱ्या पैकी लँड यूज जो आसा पळय तेजो बरो प्लॅन आमी तयार केल्लो आसा ते आसा बायोडायवर्सिटी पार्क आसा बटरफ्लाय ग्रीन ग्रीन आनी कितें खूब कितें गोष्टी आसा त्यो आमी ते हे केल्ल्यो आसा आनी अकॉर्डिंगली ती जागा आसा ती आमी Thank you.